Welcome to a day in the life of Rayan Magneto. त्याच्यापैकी हांवें पळयल्ली लकी ड्रॉ 777. इट वॉज अ टोटली डिफरंट कॉन्सेप्ट. पूण आतां निजोन रायन मॅग्नेटो म्हळ्यार कोण? कालें केलें, हांवें इंजिनियरींग केलें, अर्दें केलें, मागीर BSc केलें फुल. युट्यूबार तेदळा एक फीचर आयिल्लें, ट्रेंडिंग बटन दामल्यार ट्रेंडिंग विडियोसाची पुरो लिस्ट येताली. ओके. त्या देखून आमी ट्रेंड जाय जावन ट्रेंड दवरले. ट्रेंडिंग शीट ट्रेंडिंग थंय येयलें. ही फोंडा सेमिस्टर बरयल्ली. आतां सेमिस्टर आनी गव्हर्नमेंटान ते सिरियस कॉन्सेप्ट तांतू आमी कालें कॉमेडी केला. कॉमेडी करीत आनी हांवें BSc एनिमेशन केल्ल्यान ते सॉफ्टवेअराची म्हाका माहिती कंप्लीट आसा. पूण मागीर थंय तोंड मेळोना, खंय शिकता पळय थंय तोंड मेळोना. सदां तशेंच. आतां फोंडा सेमिस्टर वयर पडलें जाल्यार परत्याक ते नाशा आयल्यार आनेक करता. नाजाल्यार तुज्या लायफांत येवच्या मनशाक मुखार जाल्यार ते कायलें जाल्यार रिक्स आयल्यार आनी कितें बेटर म्हाका फंडींग मेळटा. तुमकां ऍप्लिकेशन ग्रस्त चेडवाक फर्स्ट प्रिफरन्स म्हण सांगला, कित्याक म्हण सांगल्यार प्रोड्यूस करना. आनी प्रोड्यूस केल्यार तांचे बजेट कितले 40-50 lakhs 60 lakhs पुरो आसता. सो प्रोड्यूसर एक फिल्म करून घरा बसता, फिल्मां करिना. तांच्या बजेटार आमी 5 फिल्मां करूंक मॅग्नेटा म्हणल्यार मॅग्नेट म्हणल्यार थोडे स्टार्ट करचें. ओके. एंड रायन मॅग्नेटो इज सिंगल एंड रेडी टू मिंगल. इतल्यार कानी गबा टाइम फॉर वॉचिंग. कार्मेल केफे पॉडकास्ट वीक्षकांक हांव लीजा रॉड्रिगस असो मोगासो नमस्कार. फिल्मां सगळ्या संवसारार फिल्मां विशयी उलोवचें जाल्यार हायेस्ट फिल्मां तयार जावची आनी हायेस्ट बसांनी फिल्मां आसची आमच्या भारत देशांत म्हणयेत. आतां इतली फिल्मां आमी करनी, व्हडल्यो व्हडल्यो प्रशस्त्यो ऑस्कर जावं दी वा इंटरनॅशनल लेवलाच्यो प्रशस्त्यो भारताक मेळिल्ल्यो म्हळ्यार थोड्योच हातांनी बोटांनी करच्यो तितल्यो. पूण आज आमच्या सांगाता एक व्यक्ती आसा, आमचो आयचो सोयरो ह्या फिल्म इंडस्ट्रींत आपली ल्हान मेटां काडन ताची जर्नी तांणी सुरू केल्या. मात्र कोरोनाच्या टायमार काम नासतना बसून आसल्या वेळार किन्नीगोळींतले 3 जण तरणाटे हांणी एक कॉमेडी मुवी म्हणल्यार बरी ट्रेंडिंग शील्ड म्हणल्या नांवाखाल ल्हान व्हिडिओज सुरू केले. आनी ताचे उपरांत आदल्या वर्सा तांची पयली मुवी लकी ड्रॉ 777 एक भोव फामाद जावन सबार इगर्जांनी असो शो जालो आनी सबार जाणांक पोट भरून हांसूंक केलें. लकी ड्रॉ 7 वरवीं फेमस जावन एक कॉमेडियन म्हणून हांवें सांगीत सगळ्यांक पोट भरून हांसूंक करचो रायन मॅग्नेटो आज आमचे सवे आमच्या स्टुडियोंत आसा. आज ताचे सांगात उलोवन ताची फिल्माची जर्नी कशी सुरू जाली, मुखार तो कितें करूंक आशा येता, ह्या सर्व विशयां ताचे कडेन आमी उलोवया. पयल्यान पयलें रायन मॅग्नेटो, हांव तुमकां ह्या स्टुडियोक स्वागत म्हणटा. देव बरें करूं. आज सडावत आमच्या स्टुडियोक येवचे मनीस बसूंक तुवें फस्टाक येता ना, तुवें बसली री तो म्हणाले म्हाका एक आरामसे बसचे म्हूण सांगून. तशें तुजी एक स्टाईल दुसरी, यू आर अ डिफरंट पर्सन. कित्याक म्हूण सांगल्यार लकी ड्रॉ 777 हांवें मुवी पळयली. कित्याक कोंकणीन मस्त मुवीज जाल्यात, एक सुमार 14-15 मुवीज जाल्यात. ताच्या पैकी हांवें पळयल्ली लकी ड्रॉ 777. इट वॉज अ टोटली डिफरंट कॉन्सेप्ट. सुरूत हांव धरलें, हांवें प्रिमियराक आयिल्ली आखेर मुशेरी इतले हांसूंक केलें. आनी सडावत कॉमेडी मुवी म्हणटाना आसा पळय, इल्ले पोस्ट जोगी इल्ले गाळी गितलें पुरो आसता, बट दीस वॉज अ प्युअर कॉमेडी. हे लकी ड्रॉ 777ची आयडिया कशी आयली, ते खालें जालें, ताचे विशीं इल्लें आमकां सांगशी गे. आतां लकी ड्रॉ एक्चुअली तो टायटल मागीर आयिल्लो. स्टोरी हांव फाटल्या एक केदाळा आमी केदां यूट्यूब विडियोसांनी करूंक सुरू केलें. तेदाळ एक लॉंग फॉर्मॅट विडियोज करून येतले कोंकणीन. ओके. तशें 1 hour अशें करया म्हणून एक प्लॅन केलें. 1 hour अशें करया म्हणून अशें डेवलप करतना ही एक स्टोरी रेडी जाली. पूण हें करूंक आमी 2017-18 तावून ट्राय करता. ओके. कॉन्सेप्ट आसा आनी आमी तुवें धमालाची फॅन म्हणून करता म्हाका. धमाल गोलमाल. सो आमी धमाल गोलमालाचे फॅन्स. सो त्या टायपार एक रन एंड गन म्हणटा पळय तशें करया म्हणून एक म्हाका जाय आसलें त्या टायपार करूंक. तेदाळ ही स्टोरी मागीर बरोवन अल्टार करतना एक 3-4 वर्सां लागली. ओके. सो जनरल अशें कॉमेडी आमचे 3 Idiots टायप कॉन्सेप्ट आसतात. तिकेट भायर पडटा मागीर सोदून घालून जाता ती स्टोरी. पूण ते एक मांडून हाडली रीत म्हळ्यार मुवीज करूंक सुमार जाणां करतात. कित्याक म्हळ्यार सुमार मुवीज ल्हान मुवीज केल्ल्योय पळयल्यात, फेल जाल्ल्योय पळयल्यात आनी हें पुरा. पूण 777 मुवी ते एक सुरूतावनूच ते एक खाले एक सस्पेन्सी आसा, एक कॉमेडी आसा. म्हळ्यार कॉमेडी सडावत हांसूंक म्हणलें आसा. तातूंत निमाण एक तुमी लेसन एक मेसेज म्हणून एक दिला, म्हळ्यार फॅमिली कितली इम्पॉर्टंट, फॅमिली मनशाक हें पुरा तुमी दिला.
तशें याचो पुरो कॉन्सेप्ट बरयल्ले लिखले इट्स अ वन मॅन शो म्हणून हांवें सांगित तो आमचो लकी ड्रॉ फुल स्टोरी हांवें बरयल्ली ओके तातूंत काय म्हळ्यार हांवें दुसऱ्यांक वाचूंक दिल्ली आहा एक 5 जाणांक धाडल्यार 2 जाणांनी वाचून सांगले सांगतात वय फर्स्ट हांवें एकल्याक धाडली ताणें म्हजे म्हळें की हे ऑलरेडी आयकल्ली स्टोरी नवें काय ना ओके मागीर एकल्यान म्हळें तुका तुमच्या एक्टिंगार काही लिफ्ट करूंक जाय ती स्टोरी नाटल्यार तुका ना म्हणून मागीर हांवें परत रिरायट केली हांवें 6 months काडून परत रिरायट केली म्हळ्यार फिल्म करता म्हणटा एक आमकां एक हें आसता म्हळ्यार एक बरें करीचें आनी युट्यूबाक म्हणून बरयल्ली ओके थिएटराक व्हरया म्हणून मागीर आमी आउटपूट पळोवन बसून आनी सांगलें की हे थिएटराक व्हरयेता आनी आमी रेजिस्ट्रांनी करूंक आनी वचूना सो तशें वचोना सो हे स्टार्ट जावन एंड हे वन मॅन शो म्हणून येत तुवें पूण दुसऱ्यांचो सपोर्ट हांवें काडून गेला क्रेडीट काडून जायना तशें इवन आमचे एक्टर जाल्यार आमचे तांतले एक्टर व्हडोडला स्टार मनशांक आमच्या तल्यांक खाण घेना आसतना आमचे लोकल आमच्या सांगाता आसच्या मनशांक घेता कित्याक म्हूण सांगल्यार राव अशें काल्याक म्हणटांगे म्हूण सांगल्यार 777चे हें जावन लकी ड्रॉचे आमी प्रिमियर शो जावन आमी भारत मॉलान सेकेल भोंवन आसतना आमचो केल्लाम सेकेल देंवोन येताना तो मेळ्ळो आमकां तशें केल्लामा कडेन उलोवंक येताना आमी सांगले अशें ताचे कडेन उलयताना हांवें सांगलें ताचे कडेन केल्लाम तुमकां आज बारी व्हडलो दीस तुमचो इम्पॉर्टंट दीस प्रिमियर इतलें बरें जालें सकाळीं बोशा बारी जॉली दिसता म्हणून केल्ला म्हाका म्हणलो कालें जॉली बाये सकाळीं हांव तन कातरूंक गेल्लो मिशीन काडून तन पुरा कातरून जावन दनपरा मुशार काम केलां हांवें ताच्या उपरांत नावून जावन हांवें बायसून प्रिमियमाक आयलो म्हणून ताचे पयलें ताचे एक 2 जण तोंड काडूंक येता ताचे दोस्त यात धाकटे तांकां काडून बंदर वचोंक हांव म्हणलो ते बंदर भोंवन आनी येयल्यात ओके इतलें पुरो जाला ते प्रिमियर शो दीस आमचे नॉर्मल लायफार आमी फिल्म पळयलां ओके तेन्ना तशें जालां कालें म्हूण सांगल्यार आमच्या सदां आमच्या जिणेंत कितें जाता त्या मुवीन तुमी दाखयलां एखाद्या वेळार एका मनशाक अर्धा रात्री कोडे हिडदन ते म्हणटात ऐश्वर्या बंद्रे अल्पनीक ऐश्वर्या बंद्रे म्हणून तशें एका मनशाक ते लकी ड्रॉ म्हळ्यार तुमकां नांव सांगच्या प्रमाणे एका ती एक लकी ड्रॉ जाताना एक प्राइज मेळ्ळें म्हणटा त्या प्राइजा खातीर कले पुरा समस्या सुरू जातात कोण पुरा म्हळ्यार पयशे आयल्यार मोडे तोंड सोडटा म्हणटात तशें त्या खातीर जावचें तें सगळें तुमी दाखयलां सो म्हाका बारी खुशी मुवी पळोवन बट हांवें सांगचें जाल्यार तेंत एका फिल्म म्हणटाना तुमी आतां सर्टिफिकेशन तुमचें जावना म्हळ्यार ते UA तुमचे आमचे फिल्माचे सर्टिफिकेट आमी कितें म्हणटा ती मेळना जाल्ल्यान तुमकां थिएटरान दाखोवंक जावना पूण थिएटरान रिलीज केलें जाल्यार आसा पळय हांव चिंता बारी बरें रेस्पॉन्स तें कोण ना तुमकां ते थिएटरांत आमकां मागीर खरी येत कोण ना म्हळ्यार हांवें थोड्यां कडेन विचारलें की जाता म्हणलें तांणी मागीर करूंक जाता म्हणून पूण आमचे कडेन फंड्स नासले हांवें म्हजे ओन पॉकेट मनीन केल्लें ओके सो आनी आमी रिलीज करताना बारी बोंगांनी हांव मस्तू कडेन गेल्लो रिलीज करूंक की थिएटरांत एक शो घालूंक की आमकां आमी फूल सीट बूक करून काडली नॉर्मल शोजाची पर्संटेज लेक आसता टिकेट्स सो आमकां तंतू इल्लें बोंग जालें म्हाका मागीर एक शो घालया म्हणून हटान घाल्लें तें ओके पूण वणना जाल्यार पयलें फिल्म इट इज अ ह्यूज सक्सेस म्हूण सांगीत म्हळ्यार व्हडल्या कमर्शियल रितीर आमकां करूंक जावना जाल्यार तुमचे एफर्ट काले आसा जाल्यार सॅटिस्फॅक्शन तुका 200% आसा म्हूण सांगीत आसा की सॅटिस्फाय आसा आमकां पूण आमकां खंय एक कडेन खंय फंड्स मेळ्ळे जाल्यार इनिशियली आमी एडिटींग स्टेजीर हांव कितें अप्रोच करताना आज फिल्म आमकां काही थिएटरान पळोवंक साध्य आसलें ओके तर आतां आमी लकी ड्रॉ विशीं सुमार उलयल्या तर आतां सडावत लोकांक म्हळ्यार तूं पळोवन रायन मॅग्नेटो आतां खालें म्हणून गोत्ता आसा कित्याक म्हळ्यार तुजे रिल्स पळयता तुजे इंस्टाग्राम फेसबुक आनी पुरा पळयता आतां तुज्या फॅमिली विशयान म्हळ्यार तुवें थोडे पटी वचून तुमच्या तोटांत काम करचे ते पुरा व्हिडिओज रिल्स आनी पुरोवन सगळ्यांक गोत्ता आसा पूण आमकां काम करचें उणें आतां वय म्हळ्यार तुमचें शूटिंग ते पुरा आसतना तेंय जायचें पडटा न्ही तशें तुमचे रिल्स जाल्यार आतां ह्या दिसांनी उणेंच जाल्यात गोत्ता म्हाका पूण आतां निजन रायन मॅग्नेटो म्हळ्यार कोण रायन मॅग्नेटोच्या फॅमिलीन कोण आसात तुमच्या कुटुंबा विशयी सांगशी की ते जल्मालोय कसो व्हड जालोय रायन मॅग्नेटो एक्चुअली रायन फर्नांडीस तो ओके आतां 27 इयर्स घरा दादा मम्मी आनी भयण आसा माई मागीर आंटी आसा आमच्या आतां सो इतलीं जाणां गांव तुमचो किऱ्या गांव किरें वय आमचें किरें म्हळ्यार आमचें तें हांवें लँडमार्क दिवचें किन्नीगोळी म्हणचें केदाळे पूण आतां किरें म्हणून सगळीं म्हणटा किरेंच थोडे कडेन कन्फ्युजन जाता थोडे कडेन हांवें किन्नीगोळी म्हणल्यार किरें किन्नीगोळी म्हणलें आसा थोडे ओके तर फिरगस किऱ्यांक गे किन्नीगोळी तुमकां पुरो किऱ्यांत ओके रेमेत सायबिणीची फिरगस तुमची आवर लेडी ऑफ रेमेडीज लेडी ऑफ रेमेडीज वय आनी हांवें स्टार्टींग कालें केलें हांवें इंजिनियरींग केलें इंजिनियरींग सेंट जोसेफान केलें आमच्या कोडयाळांत अर्दें केलें
मागीर BSc केलें फुल. ते कितें अर्दे चेंज केलें. हांवें एक कडेन सांगिल्लें की दाडान घरा सांगचे जाल्यार रिपेरी करूंक आनी हाडल्यार आमचो अर्दो इंजिनियरान येता. अर्दो इंजिनियर खंयच्या सब्जेक्टान म्हळ्यार मेकॅनिकल. ओके ओके. हय. सो थंय PUC जावन हांवें मेकॅनिकल 2.5 years केलें. ते सोडून मागीर BSc एनिमेशन एंड VFX केलें 3 years. ओके. सो त्या टायमार म्हाका तें हांव केदळ ड्रॉप आवट जाल्लो इंजिनियरींग तावन आनी ते केदळ हांव हांगा BSc जॉयन जावन ते 1.5 year गॅप आहा. ओके. एक 1 year म्हणल्यार 1.5 year त्या गॅपार हांवें व्हिडिओ सर्च केले. ओके. ते गॅप मेळटाना आज हांव रॅयन मॅग्नेटो आज आमच्या सांगात आसा कित्याक म्हण सांगल्यार खाली जावचे बऱ्याक जावचे म्हण सांगून चिंतून ते पॉझिटिव्ह एटिट्यूड असल्यार मुखार वचूंक जाता. अशें जालें न्हय म्हण रोडान बसल्यार म्हाका रिग्रेट ना काय. न्ही आमचे विल्फी आमच्या अमर विल्फी रेबिंबाचे पद आसा कोण मुखार मुखार चलता तो मुखारूच वेता म्हण नाल्यार पाटी उरलो पाटीत उरता. तशें आतां ट्रेंडींग शिल्ड कोरोनाच्या टायमार सकाळच्या क्वेश्चन्स टायमा वेळार एक काम केलें आमच्या दैज वर्ल्डान लोकांक सुमार प्रोग्राम हाडली हांसोवचें जालें काम केलें. अनेक काम केलें रायन मॅग्नेटो आनी टिमान तुमचे ल्हान व्हिडिओ कित्याक म्हळ्यार हांवें एक व्हिडिओ पळयलो करिझमाच्या टायमार तुमी केल्लो ते मास हाडूंक वेचो 2020 आमी करंट सिरीज स्टार्ट केल्लें. तशें म्हळ्यार ताच्या पयलें कोंकणींत आमी कंटेंट उणें हाडलें म्हळ्यार आमच्या चॅनलार उणें हाडलें. त्या देखून आमी मागीर डिसायड केलें आमकां लाँग तुळू व्हिडिओ पुरो करचे नाका. आमी कोंकणींत धाकटे 1 minute ते शॉर्ट्साचे पुरो कॉन्सेप्ट जाल्यार मात्र इंस्टाग्रामार आनी सो आमी त्या टायमार एक प्लॅन केली आमी 1 minute घालया स्टेटसार शेअर करून दी अशे पयशे मेळनात युट्यूबार जाल्यार स्टेटस आनी आमगे 4 जाण वळखतात न्ही घालया हांव तशें आयिल्लें. सो करिझमाचे आमी 7 हें आसले आमचे फर्स्ट 7 weeks येतात न्ही 7 weeksक एक व्हिडिओ सेकंड सिजनान 7 गेले 14 ते 6 आसात न्ही 14 ते 6 तशें एंड गेले. सो आतां मस्तान आतां विचारूंक घात कित्याक व्हिडिओस येना म्हणून 14 ते 6 14 व्हिडिओस जाल्यात आनी येना. ओके पुनर्जीवन पोड ते पास्काचो काळ मागीर सुरू करचे प्लॅन आसा की मस्तान कमबॅक कितें म्हणना कमबॅक म्हाका डाऊट की आमी करिझमाचे म्हळ्यार ते मस्तू जावन वचो अति आद्रे जायना लिमीट आसा जी. सो आमी तांतू थोडे केले एक्स्ट्रीम गेल्या थोडे सांगती काणकोण आनी नाका. ओके तशें आतां ट्रेंडींग शिल्ड म्हणून नांव काल्याक ट्रेंडींग शिल्ड स्टार्ट केलें आमी 2017. ओके. आजी कितली वर्सां जाली 7 वर्सां 7 years जाली. आमच्या फिल्माचें नांव लकी ड्रॉ 777 ते 7 वर्षां लकी नंबर काले आतां न्यूमरोलॉजीन म्हणी पत्येणी आसा गी न्यूमरोलॉजीन इल्ली आमी पत्ती येता. ओके पत्येचे पडटा थोडे फुटी ओके. ते ट्रेंडींग शिल्ड हें आसा ट्रेंडींग कॉन्सेप्ट्सार आमी व्हिडिओ करया म्हणून एक मोतीन धाडलें. युट्यूबार ते एक फीचर आयिल्लें ट्रेंडींग बटन दामल्यार ट्रेंडींग व्हिडिओसाची पुरो लिस्ट येताली. ओके. त्या देखून आमी ट्रेंड जायचे म्हणून ट्रेंड धरले ट्रेंडींग शिल्ड ट्रेंडींग थंय येयलें. शिल्ड आमी रेसलिंगाचे बारी फॅन्स. ओके. तांतू एक टीम आहलें द शिल्ड म्हणून देखून हांवें जॉयल केदळे रेसलिंगाचे डिस्कस करनासतना हे आमी ताच्या गोट्यान ते डिस्कस केलें. ताचे एक मुखार ताचे घरा कडेन एक गोरवांचो गोठा ताच्या सायडीन बसून आमी हे पुरो टायटल घालें दवरया म्हणून. सो ते शिल्ड रेसलिंगाचे आनी ट्रेंडींग शिल्ड आयलें. मागीर टीव्ही म्हूण घालताले आतां हांवें टीव्ही काडला ते टीव्ही जनरल. ओके जनरलाचे खातीर हांव चिंता तुमकां गोटे तोटा दुकराचे गुडू पेटेचे गुडू हे पुरयले अशें बारी लागशिल्ले म्हणून दिसता न्ही. आमच्यांत म्हळ्यार आमचे घरा आनी पुरा गोरवांनी पोसतात. दुकोरी आहले हांव ल्हान आसतना. मागीर कुंकडांय आहली. इवन ज्वेलराच्या घराय सेम स्टोरी. इवन केन्ना आमी दुकरा गोडान काम केल्लोच मनीस तो. ओके. तशें आमकां तें नॅचरल संगतीनी चड इंट्रस्ट. ओके तशें तर आमची इल्ली कॉफी दिवता तर एक आमी कॉफी काणग्या गी चियर्स तुमकां. कशी आमची कार्मेल गुड्याची कॉफी बरी कार्मेल कॅफे वय आमचें नवें चॅनल कार्मेल कॅफे सुरू जाला तशें. ओके आतां दुकराचो गुडू आनी गोठो आनी पुरा म्हणटा आसतना म्हाका उडास येता परतून हांवें आतां खंय उल्यार कितले उलयल्यार हांवें फायनली पावचे तुमच्या लकी ड्रॉ कित्याक म्हूण सांगल्यार तुमची पयली मुवी त्या लकी ड्रॉंत तूं आनी केल्लाम आनी उरली तुमची कास्ट त्या दुकराच्या गुडांत लोळल्या. म्हजो ल्हान पूत ताका आमी काडून आयिल्ल्या तांकां ते रायन मॅग्नेटो म्हणटात ते दुकराचो गूड चिंतून आतां उलटा पलटा पडून हसतात. आमी इन लिटरल सेन्स आमी म्हणटा रॉलिंग आमी ऑन द फ्लोर अँड लाफिंग म्हणटात LMAO म्हणटात तशें आमी लिटरली पडोवन उडोवन हसोन पळयली मुवी म्हूण सांगल्यार
ती तुमची लकी ड्रॉ 777. सो तुमच्या दुकराच्या गुडासो ती एक आता करताना तुम्ही निजावन ते दुकरा गुडान लोडल्या की दुकरा ओडटोक ते आम्ही कले गेल्यार ते रियलच असता. ओके फेक ना. सो ह्या फिल्मांत काल्यान ते लकी ड्रॉ फिल्मांत ते रियल दुकरागुड आम्ही चूज करन ते SVD हाऊस म्हणून आसा किरांत वय आमकां ते तेंचे परा विगारांनी परा म्हळ्यार ह्या जागांनी परा मस्त लक्ष वय सो तांचे कडेन आमी परमिशन इसारन थंय आमी शूट करता म्हणे. ओके तांणी अलाव केलें शूट आनी थंय भायर एक काले म्हणटात एक स्पेस आहा आमकां शूट करूंक म्हळ्यार तांकां दुकरांक भायर सोडटात त्या जाग्यार ते लोडून असतात वय नाटल्यार तांकां ते कंपार्टमेंट कॉंड म्हणटा दुकराचे कॉंड म्हणटा तशे ते दुसरे कडेन खंय मेळोना आनी दुसरे कडेन आमकां सोदूंक पुरसोती ना थंय तांणी सांगलें की थोडे जोराचे दुकोर आहात ते भितर असतात धाकट्यांक आमी भायर सोडटा सदां अल्टाचे भायर आहले सो तांतू ते लोडोन आनी पुरो आहले हांवें स्क्रिप्ट बरयताना दुकरा गुडांत करीचे म्हूण आमकां ते बरयल्लें. ओके स्क्रिप्ट बरयता आमकां म्हळ्यार हाच्या पयलीं आमी युट्यूब व्हिडिओत एक दुकरा गुडांत प्लॅन केल्लें शूट करूंक इस्टराक एक व्हिडिओ तो रिलीज जावना थोडे आनी की तो रिलीज जायना ते फुटेज डिलीट जाल्यात पूण तांतू आमकां बरें हें जालें एक्सपिरियन्स मेळ्ळें करेक्ट जस्ट एक पळयलें दुकोर आनी पुरो आसात करियच कोण ना पूण म्हाका पर्सनल एक्सपिरियन्स ना दुकराच्या गोडांत देंवून ह्या दुकरांक आपोवन एक्सपिरियन्स ना खावन मात गोत्तो दुकरांक सडा तुमचे क्रिस्तांवचे गजाल तितलीच ओके तशें दुकरा गोडांत आमी स्टेप दवरतना आमकां इल्लें बेन दिसलें म्हळ्यार दुकोर इल्लें मुखार पट्टींक पळय येताले मागीर एडजस्ट जाले आमी शूट करून खाली कॅमेरामॅन हांव लेफ्ट आनी केला ओके भितर गेल्या मागीर थंय दुकराचें पुरो तें पुरो वेस्ट पडुल्लें आनी पुरो आसता थंय दागोवन मुतोन आनी घालतात न्ही सायडीन आतां सिनांत हांवें बरयलां की आमी दुकरा गोडांत पडटात पडोन आमच्या आंगार पुरो मेळून जाता थंय पडुल्लें आहलें बरतेक ते अन्नान घालना आहलें दुकोर कारण घालें पुरो पुसलें बरें पुरो तोंडाक अंगा पुरो केसांक इल्लें उणें घालें कित्याक ते वचना मागीर केस काडचे पडटा कंटिन्युटी केस जायचे पडटात त्या देखून फुल्ल घालें पण आमी घंटाल्या मस्त वेळ मागीर एडजस्ट जालें आमकां एडजस्ट जालें फुल्ल डे सकाळीं 8:30 स्टार्ट केलें 4:30 म्हणसर आमी तेत अंतू आहलें गेटअपार. तू कॅमेरा बाय तुमच्या सांगात तू लोडला आमच्या सांगात लोडला म्हळ्यार ताणें ताजो ट्रायपॉड आनी ताचो पाय आनी पुरा लोडला तो फुल्ल लोडला कॅमेरा इल्लें लागला ओके ते लागायचे तू कित्याक म्हणल्यार तुमी लोळिल्ली रीत ते फिल्म पळयल्यांक आमी आतां फुटेज घालतले हांव शोच्या वेळार फुटेज घालीचे पडटा ते तुमी लोळिल्ली रीत म्हाका आतां ते चिंतूंक जायना कित्याक म्हूण सांगल्यार आतां कोणी दुकरांक पळोवंक येतात जाल्यार दुकोर थंय असल्यार आमी ओते रावोन आमी पळोवचे ते म्हणजे तेचे लागीं एक म्हूण सांगल्यार दुकोर केदाळ येवन आंगार उठ्ठा गी खालें गी हें करूंक तें आसता ताचे उपरांत ती घाण कित्याक म्हळ्यार आमी गोट्याक वेताना ते शेणाची घाण थोड्याक पसूंक जायना तल्या रितीर तुमी वचून त्या दुकराच्या वेस्टेजांत त्या रितीर ते लोळले पळयता आसा पळय एका फिल्मा खातीर तर कितले पुरा सोंसीचे पडटा काले पुरा कश्ट काडचे पडटा आमकां ते भोंग म्हूण दिसना करताना आनी तातूंत एका सिनांत रियल जाल्लें ते फाटल्यान आमी तेग जाण मेळटाना फाटल्यान एकलो दुकोर अशें गंड एकल्या शिंगांनी काले म्हणटात हाडूंक म्हणल्यार बरें वेता लेस्ट असो घालें करता ते रियल जालें आमी ते सीन कट करचे की म्हण चिंतले म्हळ्यार तो आमी धांवन येता घेवन मागीर फाटल्यान ताका लेस्टूक लो तो कांड अशें ओडटा ताचे शर्ट लो दिसता सायडींतल्यान एकलो तें बरें रियल जाल्लें म्हळ्यार आमी तें फेक करूंक की जायना पूण दुकोर आमकां कांय दुकरांनी मनशान जाल्यार एक्टिंग करे दुकरांक कशें एक्टिंग करीत दुकरांनी कितें केलां नॅचरल कांय तोंदरे दिवना आमकां म्हळ्यार म्हाका तुवें आतां म्हणटा ना तुमकां ते बोंग जावना म्हूण सांगून तूं म्हणटाय तशें म्हाका उडास येता हांवें थोड्या दिसा आदी कपिल शर्मा शोंत आमीर खान येयल्लो आमीर खान केदाळे खंयच्या व्हिडिओजाकी खंयच्या अशें टॉक शोंक वचना पूण ते आयिल्लो तो ताच्या PK मुवी विशयां उलोवन आलो PK मुवीन काली तो रेडिओ काणयोन ताणें देरावाजे पडटा म्हूण सांगून तशें कपिल शर्मा केस तुवें कशें तें करूंक जालें म्हळ्यार तो कंप्लीट उक्तो तशें उस्तरना तुज्या आंगार म्हणून देखून म्हणालो पूण म्हाका फस्टाक हांव ते कॉन्सेप्ट चिंतना एक्ट करच्या पयलें म्हाका ते कम्फर्टेबल फील जायना कोणाय मुखार उक्तें रावचें म्हणून पूण हांवें ते त्या कॉन्सेप्टाक पावतना तो रेडिओ काणून हांवें धांवतना तो धांवूंक समज जायना कित्याक म्हणून तो आडयता म्हणजे ते प्रॉब्लेम जाता म्हणल्यार खातीर मागीर हांव खालीच धांवता हांव धांवलो देखून त्या वेळार काल डायरेक्टरान सकड मनशां भायर घाले युनिटाचे कॅमेराचे 2-3 जाण मात्र आसो ना हांवें ते केलें पूण ते करतना हांव उक्तो आसा वा ती लज वा ते म्हाका बगोना कित्याक ते म्हजें काम हांव करता म्हूण सांगून तशेंच आतां आमकां दुकरा गुडाक तुमकां पळयतना आमकां ते गलीज म्हूण बोगता जावंक पुरो पूण तुमी ते पॅशनार तितल्या मोगान म्हळ्यार आमी एक लोकांक दिवचें म्हूण करच्या वेळार
तुमकां ते गलीज म्हणून आसा जाल्यार पूण तुमी ते करतना तुमकां ते हांव चिंता इट इज आउट ऑफ युअर पॅशन तुमकां ते फील जायना कित्याक म्हळ्यार फेक काल्ली आमी घाल्यार आंगार ते आमकां एक्ट करूंक फील येना फील जायना लोकांक ते फेक केला म्हण ते कळ्ळें जाल्यार ते कॉमेडी येना तांतून तशें आनी कॉमेडी थोडे संगती आमी रियल केल्यारूच तांतूं फील आसचें तर 3 Idiots असो जाल्यार 3 Idiotsंत एक हें आसा आनी ते टँकी कडेन बसून सोरो पिवोवचें ते जावन सोरो पिवन टायट जाल्ले म्हूण तेगी जाण ते माधवन आमीर खानानी परत तेन्ना तेचे इंटरव्यू सांगलो तशें हांव ते इंटरव्यू पळोवन आसतना तुमची तरी खाणी म्हणून दिसता हय आमच्या नेक्स्ट प्रोजेक्टान ती आमी तशें घालें केलां तें आनीक फावटी उलया ना ते आतां सांगूंक वचना कित्याक ते सस्पेन्स आसूं न्ही कित्याक ती मुवी आनी येवची आसा ते पुरो आजच सांगना जाल्यार मागीर थिएटरांत तुका कोणी येवची ना तांतूय आमी अशें ते केलां बुडांत हाडलें आनी तुवें दुसरे एका कॉन्सेप्टार आसा ओके तशें आतां आमचे 3 Idiots मुवी बरी तुमी 3 Idiots आसल्या तुमकां 3 Idiots म्हणल्यार बेजार ना म्हणल्यार तूं जॉय येयलें आनी केलां कित्याक म्हणल्यार ते 3 Idiots म्हणल्यार इट्स अ कॉम्प्लिमेंट म्हणल्यार इट्स अ बिग थिंग ना हांव ड्रॉप आउट तो केला तसो गावचो आमचे पुरा तशें आमची स्टोरी एक एकल्यांची बरी बरी आहा ओके तर आमकां तुमचे एका फ्रेंडशिपा विशयान म्हणल्यार तुमची ती त्या जाणांची मिलाकात कशी जाली केन्ना तुमची इश्टागात सुरू जाली हे करया म्हूण सांगून तुमी सांगात कशें आयल्यात सो हाव इट ऑल स्टार्टेड हांव इस्कॉलान शिकताना म्हळ्यार रोटरीन शिकलो हांव रोटरी इंग्लीश मिडियम आसा ज्युएल आनी हांव एक्चुअल नेबर्स आमचे गेट जाल्या उपरांत मदीं एक रोड येता ताचे मुखार ताचें घर सो आमी तो सिनियर एक वर्स हायस्कूल मसोर आमी थंय ओट्टू घाले पियुसीन ती आमी सेम पियुसीक गेल्या पॉम्पे शिकल्यात ओके सो मेन आमकां स्टार्ट जाल्लें आमकां तांचो टॅलंट्स डे आनी आसता न्ही इस्कॉलांनी एवरी वीक कांय आसतालें त्या वेळा आमकां टॅलंट दाखोवंक ते मुखार वचून स्टेजीर ड्रामा कॉमेडियन करचे आहले तांचो ज्युएलाचे ताचेन एक टीम आहले म्हळ्यार क्लासीचे ताचे बरेच एक 4-5 जाण आहले म्हळ्यार ताणें सांगलें आयकतात हिरो तशें ताणें पुरो स्टोरीज बरोवचे कॉमेडी पुरो बरोवचे मागीर आनी पुरो करचे आमकां पुरो आमी पुरो ताचे ज्युएलाचे नाटक आनी पुरो आसा पळोवंक गेचे तुमी फॅन्स तो बरो करतालो ओके ओके मागीर आमकां ते हाऊस वायज पुरो डिवायड करतात न्ही हायस्कुलांत ताच्या पयल्यान घेवन कलरा प्रमाणे हाऊसेस असतात करेक्ट त्या वेळा हांव ताच्या वट्टूक पडलो त्या वेळा हांवें आनी ताणें म्हाका खाणगावंक सुरू केलें इन्क्लूड करूंक व्हिडिओसान ताचे स्टेजीर सो ताचे वट्ट 1-2-3 व्हिडिओ केले मागीर आमचे वाड्यान ती पळय आमी व्हिडिओ न्ही सॉरी आमी ते ड्रामा केले 5 मिनटाचे आनी पुरो मागीर आमकां वाड्यावर आमी वाड्यान नॉर्मली अशें पुरो करता फेस्ताक हांव आनी ज्युएल करना आहले आनी केल्लाम आमकां कसो मेळ्ळो ते केल्लाम आमचो नेबर पयलें आमचे एक सकयल एक घर आहलें आतां हांव इल्लें वयर आसा सो थंय आमचो नेबर तशें केल्लाम एक्ट करता म्हणून कोत्ता तो आमचे पयलें हांव जल्माच्या पयलें जावन एक्ट करतालो ओके ओके आनी आमी ताची आमचो पुरो नाटक आनी पुरो आमी इगर्जेनी आनी पुरो पळोवंक आनी येताले आनी हो आमच्या हांगा पुरो बारी ड्रामान फेमस आहलो आमच्या एरियांत पयलीं आनी फेमस आहलो मागीर ताणें मदें ड्रामाचे ते एक हें गेलें क्रेज गेली आनी तांचे टीम कन्सिस्टंट आसना पळय सगळ्यांक तांची कामां राटावळी आसतात करूंक जायना सो तशें आमी 2 जाण व्हिडिओज करूंक स्टार्ट करतना एक व्हिडिओ केला हांवें स्टार्टींग फर्स्ट व्हिडिओ मागीर ट्रेंडींग शिल्डा आमकां आनी एकलो कॉमेडियन जाय आहलो मागीर आमच्या दोड्याचो आसा केला तशें हाका घालया म्हूण मागीर केला गेलें ते अल्टिमेटली घालून जालें आमकां तें कॉम्बिनेशन सूट जालें स्टार्टींग एक आमकां कळ्ळो ना म्हळ्यार ताकाय कॅमेरा मुखार एक्ट करून संवय ना न्ही इवन आमकांय आमी इल्ले हॉलिवूडाचे आनी पळोवन आमकां अशें करीत तशें करीत तशें मागीर आमचे कडेन एडजस्ट जालो तो सो तशें हांव मेनली ज्युएलाक पळोवन आमी पुरो व्हिडिओस म्हळ्यार ताचे नाटक तर मेन कारण ज्युएल म्हणून येता ताका ज्युएल म्हळ्यार स्टार्टींग एक ताचे एक आमी इस्कॉलांत आनी पळोवन आनी हाडलें हांव बरयनासलो त्या वेळा ज्युएलूच बरयतालो व्हिडिओज पुरो स्टार्टींगेचे थोडो व्हिडिओज पुरो ट्रेंडींग शिल्डा ताणेंच बरयले मागीर एका टायमार ताणें सोडलें ताचे इंजिनियरिंगाक गेल्या उपरांत ताणें बरोवचें सोडलें मागीर हांवें स्टार्ट केलें बरोवंक तशें मागीर आतां हांव बरयतां आतां तो ना तो हांगा येता बैलागांवांत कामार सो आतां हांवूच मॅनेज करता मिस करनासता ताका मिस स्टार्टींग आमकां इल्लें बंग जालें म्हळ्यार आमी व्हिडिओज कन्सिस्टंट आनी हाडले आमकां इल्लें पॉप्युलॅरिटी मेळोंक स्टार्ट जाली त्या टायमारच गेलो तो आनी लकी ड्रॉन एक्चुअली ताका आहलो रोल लेस्टून नासलो लेस्टूच्या बदला हांव आहलो म्हज्या बदलाक ज्युएल आनी केल्लाम आमी ते जाण आहले आमी ट्राय केलें की तो हेच्या पयलें शूट करया पूण जावना आमकां
सो ताका अल्टिमेटली सोडीचे पडले. ओके. आता लकी ड्रॉचे कास्ट आता तुम्ही ते एक जण मात्र नाही असताना रेस्ट तुम्ही मेन रोल जाल्यार आता सुमार उरली आसात म्हळ्यार उरली आतां आमचो ऑलविन दांती सर आसलो ताच्या उपरांत लुसीबाई आसा ती पुरो इल्लीशी मस्त फेमस म्हळ्यार तांणी मस्त रोल्स केला तांणी पुरा सो तांचे ओटो काम करतना लायक तांचे तातून इनपुट्स मेळटा तांणी पुरा तशें तुमच्या टिमा विशयान तुमचे टीम एफर्ट्स तुमचे कशे जाले ही स्टोरी बरयतना हांवें मोतीन आहले लुसीबाई गलीजे म्हणून आनी ऑलविन दांती मास्टर आनी आमचो मेलिन फेर्नाल मास्टर ते दोगी मास्टर एकलो म्हाका मेलिन फेर्नाल खंय मेळ्ळो ते म्हाका हांव एक ICMच्या एका प्रोग्रामाक जड्ज जावन गेल्लो थंय तोय जड्ज ते दळा आमी बसून उरलेले आनी तो आमचे एक व्हिडिओ कमेंट करतालो त्या दळा पर्सनली मेळो ना आमी त्या दीस आमी अशें उलयता तो म्हणलो तुवें फिल्म करता म्हणली न्ही म्हळ्यार हांवें एक केट्टो सायटार आमी हें घाल्लें क्राउड फंडींग घाल्लें लकी ड्रॉचें तातूंत म्हाका इतलेच पयशे जाय ते फिल्म करूं म्हूण घाल्लें तें फ्लॉप जालें आमचें तें चलो ना क्राउड फंडिंगान कांय पयशे येवना ताणें तो विशय काडलो म्हळ्यार तूं फिल्म करता म्हणलें अरे कळ्ळें कितें म्हणून हांवें म्हळें फंडांनी नात म्हणून ताणें म्हळें तूं कर फिल्म फंडांनी मागीर पळया म्हणून आनी त्या दळा तशें म्हाका ताका एक रोल घालो हांवें आनी ताका म्हणून चिंतून बरयले न्ही ते रोल ताका एक घालो मागीर ऑलविन दांती मास्टर म्हाका हांवें कशें करता तो आमच्या दायजी वॉल्डांत एक दोन प्रोग्रामाक म्हजे वाटते एक एक्टांनी करतालो एक तो आसा सिरियलांत तुम्ही सांगात केल्यात सुनील बाजाला ओटो तुम्ही केल्ले सिरियल ते तातूंत तो म्हजे वाटो आहलो आनी हांव तशें ताका वळखता आनी ते दोग जाण थंय जाले लुसीबाईक मोतीन आहलें की लुसीबाई गलीजेत म्हाका म्हणून बेलेगांवचे आनी तिचे ड्रामांनी पळयल्ले आनी ती व्हडली एसेट हे आतां फिल्म लकी ड्रॉ जाला जाल्यार आनी नेक्स्ट फिल्म आनी पुरा आमचे जाता जाल्यार तिचे तावन मस्त काय म्हणटा सपोर्ट मेळ्ळा आमच्या तावनी मेळ्ळा पूण लुसीबाई एक मेन पिल्लर म्हणजे ते सोडून दुसरी आमची ती एक्टर आसात आमची निड्डोडीची ती जॉयली निड्डोडी मागीर कॅमेरामॅन तातूंत SJ आसलो स्टॅनी निड्डोडी म्हणून मेन कॅमेरा वर्क ताणें केल्लें 65% आनी आमी तशें कशें करता तें फिल्म आमी केल्लें तांच्या फ्री टायमार टोटल 16 days लागल्यात शूट आनी तो ताचे बिजी शेड्युलान आमकां एक 5 दीस दिवन शूट करतालो मागीर आयताराक आमकां बरो रेजा मेळटाली न्ही आयतारा शूट करचें आहलें सो तशें आमी तें मॅनेज केलें मागीर आमकां ऑलविन म्हणून मेळ्ळो कॅमेरामॅन मागीर आमचे नैजील आसा ते जिवन एन्सन ते कार्मेलांत मुसळांक ते बरो जॉईन जाले एन्सन जिवन नैजील म्हणून तशें तांचे वाटो बरो मेळोन एक टीम जाली मागीर रिशल म्हणून एक चेडो आसा पेरमोन ताणें एक्ट केला एक मेन मेन एक 8 कॅरेक्टर्स आसा आमी मागीर उरली एक आर्टिस्ट एक धाकटे रोल्स पुरा धरल्यार एक म्हणजे लगन 17 जाता 17 जाण लुईसा कटिलचो तो ताचे सुप्रो एक पिकअप आसा पिकअपार आमच्या तेणे बरो पास जाताना पुरा पुरा विडियोसाचे बरो उलयतालो ताका एक रोल घालो ताचे एक्चुअली दुसरो कोण सुद्दां न्ही तो फिल्मांत हय मागीर अशें धाकटे आमचे एरियाचे बरे एक्टर्स आसात तशें ल्हान टीम काणयो ल्हान म्हणून चिंतले इट बिकम अ व्हेरी बिग प्रोजेक्ट एकाच एरियांत काडले आमचे ते तुडाम एरिया आसा गरसीच्या इल्ले मुखार येताना त्याच एरियांत एक घर हांगा जाल्यार आनी एक घर थंय ते लोकांक आमी इल्युजन केलां की मल्टिपल जाग्यांनी केल्ले बरी म्हणून एकाच एरियांत आमी एकाच केले ओके तर आतां आफ्टर अ स्मॅशिंग सक्सेस म्हणून सांगी येत बट कमर्शियल लेवलार न्ही बट एज अ लोकांक कळल्या प्रमाणे सो आफ्टर स्मॅशिंग सक्सेस आता तुमचे सेकंड प्रोजेक्ट येवन आसा फोंडांतलो मिस्तेर 2 दिसा आदी फोंडाचो मिस्तेर ओके 2 दिसा आदींत रिलीज तुमचे टायटल रिलीज केले मात्र सो फोंडाच्या मिस्तेरा विशयान आमकां कितें सांगयात की म्हणजे सड्ड बुडोवन न्ही कित्याक मागीर उरले फिल्म पळोवन दित बट फोंडाचो मिस्तेर काले कशें सुरू जालें ताचे विशयान मिस्तेर आतां एक फिल्म केल्या उपरांत आमकां ते एक काले म्हणटात एक ते एक मेळ्ळें नाशा करेक्ट वर्ड म्हणून दिसता एक केलें म्हणटा आनेक करया म्हणून जाता आनी ही स्टोरी हांवें बरयल्ली न्ही एक्चुअली आनेक स्टोरी बरयल्ली पूण ती कॉमेडी कॉन्सेप्ट न्ही हांवें अंडरस्टँड केल्ल्या प्रमाणे युट्यूब व्हिडिओ तावन आमचे मास ऑडियन्स आसात न्ही ते कॉमेडी लायक करता इवन आतां तुळू आमी पुरो पळयता न्ही तुळू फिल्मां कॉमेडी आसल्यारय म्हळ्यार कॉमेडी चड जाता स्टोरी ना म्हणटात कॉमेडी आसल्यानूच लोक येता करेक्ट आमच्या कोंकणींत येदो असो कॉमेडी फिल्मां आनी पुरा चड नात म्हणटात मात कॉमेडी आसा म्हणून पूण तांती एक 2-3 सीन्स ते गोंयान आर्टिस्टांनी पुरो करचे आमचे गांवचे एडेल्ले कलाकार बारी उणे त्या देखून
ते कॉमेडी टाईपार एक फुल फ्लेज्ड एक कॉमेडीत लकी ड्रॉच्यात टाईपार एक अनिल आर्टिस्टांक घालून कॉमेडी करया म्हणून ही फोंडा समिस्तेर बरयल्ली आनी आमकां मॉर्न आसा न्ही अरे एकल्यांक आसात ते चुकोवंक जायना आनी रिलेट करता आमी मॉर्नाक त्या देखून मॉर्नाचे कॉन्सेप्ट काडून एक मॉर्न जाल्या उपरांत कालें बरें जाता आतां सिमीस आनी मॉर्न म्हणटा ते सिरियस कॉन्सेप्ट तांतू आमी कालें कॉमेडी केला ते मेन जिस्ट जायचे म्हळ्यार एक मॉर्ना विशयांत स्टोरी आनी रियल आमी मॉर्नाचे प्रोसेशन आनी बरें केलां फिल्मान ओके आता मॉर्न म्हणटाना तुम्ही मॉर्न कितें तुमच्या हांवें ते पोस्टर पळयले त्या पोस्टरांत तुमी आसचे सिमेस्ट्री भितर सो सिमेस्ट्रींत कशें शूट केलें तेचे एक्सपिरियन्स सांगीत गे आमकां सिमेस्ट्रींत आमकां शूट करूंक केल्लें चॅलेंजींग म्हळ्यार लायट्स आनी परत जायचे पडटा आनी ताका आमी आमचे लेक्सा तांचे कडेन आमी हें केलें तुमचे मेन स्पॉन्सर्स ते तांकां आमी लायट्सा खातीर आमी तांकां एप्रोच केल्ले आसा तांणी सपोर्ट दिला तांचे लायट्स आनी परत आमकां दिवन सो एक व्हडलें प्लस म्हणून येता म्हळ्यार आमकां फुल्ल सिमेस्ट्री कितली ती आमची आमी थंय शूट केल्लें हेल्मेट थंय शूट केल्लें थंय विगारांनी आमकां बरो सपोर्ट केलो म्हळ्यार आमकां ते शूट करूंक फुल ऑफ परमिशन दिलें हांवें जनरल इसारलें परमिशन लेटरान 9 दीस शूटिंग म्हणून केलां 14-15 दीस पूण तांणी एक्सटेंड केला आमचे बरो एफर्ट पळोवन सो थंय आमी नायटाक चॅलेंजींग म्हळ्यार आमी 7 येताले सकाळीं 4 वरां मातसो शूट आसतालो ओवरनाईट शूट करताले वय रातीकच जायचे ते शूट आमी 6 आवांनी केला आमचें एक्टिवार आमी ते पावोन आमचे घालें पुरा रेडी करूंक आनी कोंडू आमी रियल कोंडुल्लो सो सदां रातीक घरा येताना ताका पळीन दवरची पळीन दवरून माती घालून लेवल करून येचें म्हळ्यार थोडे फावटी मॉर्ना आनी बरो आसल्यार या कोणाक विजीट करूंक आयल्यार कोणांत सो तांणी पयलीं सांगलें की बोर्न आसा म्हणून फोंडा समिस्तें शूटिंग आता कंप्लीट जालें गी कित्याक म्हळ्यार पावस आनी पुरो सुरू जालो आतां पावसाच्या पयलीं आतां कंप्लीट जाला गी काल स्टेटस तुमची आमचे स्टेटस 99% म्हणून येतं ओके 1% बाकी दवरला एडिटिंगा उपरांत पळया म्हणून पावसाचें कांय तोंदे जावना ओके म्हळ्यार पावसाक आमी ह्या फिल्मांत एक ल्हान रोल दिता म्हणून ओके तशें पावसात तुमी सांगलें बरें ऐकत येता आनी रेड ग्रीन अलर्ट आसल्या टायमार शूट केला सो ताणें कांय पावस धाडून रगळे दिवना ग्रीन अलर्ट आसल्या वेळार मात ताणें ओके सो देवा की तुमचे वेरिलो सो मोग आसा आमकां एक मस्तुगेडे ते एक प्रेझेन्स आमी फील केला वय ते म्हळ्यार काळीज नितळ आसून काम केल्यार बऱ्या मनान काम केल्यार देवी आयकता म्हणून गोत आसा म्हाका ओके तर आतां आमी एडिटिंगाच्या पार्टाक येवे की टेक्निकल डिटेल्स फिल्म सगळें पळयतात आतां फिल्म शूट करतात म्हणून गोत आसा एडिट जाता म्हणून गोत आसा डबिंगाचेर गोत आसा पूण ते कशें चलता कशें करतात ते विशयान गोत ना लोकांक सडावत गोत आसा तुमची एडिटिंग कशें चलता तुमी काले पुरो आसता तांतू आमी थोडे फावटी इफेक्ट घालीचे पडटात थोडे फावटी अर्ले पुरा करचे पडटा ते टेक्निकल डिटेल्स आमकां सांगचेत गे म्हणजे सिंपल कॉन्सेप्ट म्हजे एक लॅपटॉप आसा हांवें लॅपटॉपार म्हजी स्क्रीन घाली 14 इंच तांतू आमचे व्यू फायंडर न्ही काले म्हणटा मॉनिटर आमचे लायव्ह मॉनिटर आमी एडिट केल्लें तांतू हेंचे हांवें तांतू पळोवन एडिट करचें घरा व्हडलें सेटअप कांय ना ओके सिंपल मागीर एक एक्सटर्नल म्हणजे एक माउस तितलें तांदून करचें हांवें म्हणजे फायल्सां घालची नॉर्मल एडिट करचे सॉफ्टवेअर आसा सुमार ते सॉफ्टवेअर्स एकल्यांक सुटेबल जावचे तसले म्हळ्यार ते हांवें यूज केले ताणें यूज करचे म्हणून अनेका मनशान सो हांवें डाविन्सी रिझॉल्व यूज करचें एडिटिंगाक मागीर VFXाक तांतू फ्युजन म्हणून एक सॉफ्टवेअर आसा आनी हांवें BSc एनिमेशन केल्ल्यान ते सॉफ्टवेअराची म्हाका माहिती कंप्लीट आसा पूण माहिती थंय थोड मेळो ना खंय शिकता पळय थंय थोड मेळो ना ते सदां तशेंच आमी इस्कॉलान काले शिकता ते भायर प्रॅक्टिकल लायफान केल्या शिवाय तशें काले म्हणून समजत मँगलोरांत एनिमेशन VFXाचे कांय तितलें कांय एडवान्स एज्युकेशन ना ओके ते म्हाका वापरली सांगेत आनी तूं कांय एमत ना कित्याक म्हळ्यार हांवें पुरो इन्स्टिट्यूशन कितले आसात पुरो वचून हांव पळोवन आनी आयला तुवें BSc एनिमेशन VFX केल्ले हांगात कोडयाळा भितर केल्ले ओके आनी तांकां कांय दुरसोंक की जायना कित्याक म्हळ्यार तांकां स्टुडंट्स इमेलचे 5-10 स्टुडंट्स ओके तुमच्या बॅचा वेळा तुमी कितले जाण आसले आमी 11 आसल्या 11 नाका 11 आसल्या ते 11 हांवें सकाळीं मात अटेंड करची क्लास 2 परा उपरांत हांव 3 वर्सां अटेंड केल्लीच ना ओके हांव 2 परा सॉरी अटेंड करची 2 परा उपरांत सीधा घरा येवचें म्हजे घाले व्हिडियोज पुरो करचे ओके तें करनासलो आनी थंय 11 पैकी 11 अटेंड जाल्ले 12 येवने ते एक लीप इयर आसले वरी ओके इट इज अ BSc म्हणजे ती कंप्लीट डिग्री आमचे ग्रॅज्युएशन बरे अंडर युनिव्हर्सिटी मँगलोर युनिव्हर्सिटी ओके
आनी एज्युकेशन म्हळ्यार तांणी आहले सिलेबसूच आमकां अशें शिकयतात. एग्जाम मात्र आमकां दुसऱ्या डे बरोवंक आसता. ओके. तितल्यान. पूण मेन म्हाका लायक आहलें खालें म्हळ्यार म्हाका डिग्री जाय आहली. हांव मेनली डिग्री खातीर गेल्लो. आनी युट्यूब आसा न्ही आमचें. ओके. युट्यूबार पुरो इसारून शिकलो. ओके. सो सेल्फ लर्निंग चड आसा. सेल्फ लर्निंगच. ओके. एडिटिंग प्रोसेस तेंच जस्ट जनरल आनी फिल्मांत चड इफेक्ट्स घाली ना आमी. ओके. तुमचे काल आसा नॅचरल कित्याक म्हणल्यार हांवें ते लकी ड्रॉ पळयला जाल्यार तुमची एक सीन तुमी ते ट्रॉली अशें लोटून व्हरनासली ती एक सीन आसा. ती सीन आनी पुरो जाल्यार ते कळटा ते नॅचरल केल्ले म्हणून सगळं. पूण जाल्यार तुमी ते जे VFX यूज केला हांवें. थोडे कडेन पोतें दवरलें पोतें आनी एका सिनान ना तें. ताका एक ट्रॅक करून तें पोतें घाल्लें हांव. ओके. तशें ल्हान एलिमेंट्स घालीचे पडटात. नेक्स्ट फिल्मांत चड आहात VFX. ओके. तातूंत एक 10 आहले VFX म्हळ्यार इनविजिबल VFX ते. तुका पळयल्यार मात फायंड आउट करी येता. ओके. तुका स्क्रीनार येना ते ओपन. नेक्स्ट फिल्मांत स्क्रीनार दिसता थोडे VFX एलिमेंट्स. ओके. तशें हांवें केलां. पूण तें करूंक गेलें भोंग हांवें बरयतना बिंदास बरयलां. पूण आतां इल्लें करूंक गेलें सपोर्टाक घेवन. ओके. पळया नो प्रॉब्लेम. कित्याक म्हण सांगल्यार लोक पसंत करतलो नांव म्हणून आसचें ना. कित्याक म्हण सांगल्यार आतां सडावत आमकां फिल्मां पळयतली टेक्निकल डिटेल्स गोत्ता आसनात. तशेंच जाल्ल्यान आतां पोदां न्ही कित्याक म्हळ्यार शूट करतना आमी दुसरे लोकेशन आनी दुसऱ्या जाग्यार आमी शूट करता. ते एक मॅटर जाता. फायल सायज आमच्या कंप्युटरान प्ले जायना थोडे फावटी. त्या संदर्भात कालें करता तूं मागीर. कंप्युटर रिप्लेस करीचे दुसरो ऑप्शन ना. ओके. तशें आतां नव्या लॅपटॉपाची गरज पडटा म्हणून दिसता. हांवें ते नवें काडून गेल्लो त्या खातीर. ना जाल्यार आमी तांचो प्रॉक्सी म्हूण आसता. तुका तें सायज ल्हान करून एडिट करून मागीर तें नॉर्मल फॉर्मेटाक हाडून करीचे. ओके. ते आसा हांकां मात कळटा व्हिडिओ एडिटर्सांक कोत्ता. जॉनाक कोत्ता आसात. ओके. तशें आतां तर तुवें आतां सडावत तुजें फिल्म कितें केलें लकी ड्रॉ जावं दी फणस मेस्ते जावं दी तुवें तें सेल्फ बसून करचें आतां. कित्याक भायर दिल्यार आमचे फंड्स ना. फंड्स ना तुवें तशें फंड्सां केल्लें. तशें जाल्यार तुमकां आतां सपोर्टाक फंड्स सपोर्ट तुमचें मेन आतां प्रॉब्लेम म्हूण सांगीत एक. तशें कित्याक म्हळ्यार रायन मॅग्नेटोक इतलें टॅलंट आसा की त्या मनशाक करेक्ट सपोर्ट मेळ्ळो जाल्यार करेक्ट किल्लेशे पयशांची सहाय्य आमच्या सोसायटींत आमचे कडेन प्रोड्युसरांत बरो एक प्रोड्युसर मेळ्ळो जाल्यार एक बरें फिल्म काडून थिएटरांत एक 100 शोज न्ही 100 डेज जावचे तरी कॅपॅसिटी खंडीत जावन रायन मॅग्नेटोक आसा. कित्याक म्हणून जाल्यार हांवें ताचें काम खुद्द पळयलां जाल्ल्यान आनी तो इतलो सिंपल मनीस गी. हांवें ताका एक फावटी आमची मुलाखत पयली आमी एकामेका भेटयल्या डायरेक्ट आमी बचपन तावन कन्नी गोळिवेच्या वाटेर ते बसर आमी मेळयल्या. ते लास्ट सिटीर बसून आमी सगळे गम्मत उलयल्या. ते एक 15 तुका बसाचें नाव उड आसा म्हाका बसाचें नाव उड आसना. आमी फॅमिली समेत त्या बसार म्हजी भुरगीं आनी सांगता. तशें जाल्यार म्हज्या भुरग्यांक जाल्यार तूं मस्तू मोगासो कित्याक म्हळ्यार रायन मॅग्नेटो म्हणून नांव काडलें तो ऑटोमॅटिकली एक स्मायल येता. तशें एका कालार आमचो डॉल्ला मामा आसलो आमचो कोडयाळचो डॉल्ला मामा म्हळ्यार बारी एक कॉमेडियन म्हणून. तशें आतां तो एक कॉमेडीचो रोल तूं कित्याक म्हूण सांगता तुज्या रिल्स पळयल्या हांवें स्पेसिफिकली इंस्टाग्राम रिल्स ते एक टिपिकल रायन मॅग्नेटो स्टायलार. आज रायन मॅग्नेटोच्या लायफाचो दिसान ते एक वेलकम म्हणून सांगची रीत. थँक्यू व्हेरी मच. आनी पुटी मेळया ते एक म्हाका सांगशी की तूं कशें सांगता स्टार्ट करता आमच्या वीक्षकांक एक स्टार्ट हांवें करचें वेलकम टू अ डे इन द लायफ ऑफ रायन मॅग्नेटो तें स्टार्ट करचें. ओके. मागीर एंड इतल्यार खानी काबार थँक फॉर वॉचिंग. इतल्यार खाणी काबार ते एक सांगची एक रीत आसा ते थोडे फुडें खाले गोते आयकाचें पडटा सोमा कान दिवन खाले म्हणटा गे म्हणून हांव चिंता सोमा जाणांक ते कळोंक कळना गे म्हणून. आनी हांव घरा म्हजे कडेन एक शॉर्ट गन मायक आसा. हांव नॉर्मल रेकॉर्डर मायक आनी काणूंक वचोना. हांवें नॉर्मल म्हजे युट्यूब व्हिडिओ काडचे मायक तशें ताचे वायर इतलें ल्हान तें लॅपटॉप हांगासर केल्यार इतल्यान मेळटा अशें करचें. तशें जाल्लें तें. ओके. हांव चिंता बोशा तूं चिंता व्हिडिओ तूं सपरेट काडटाय आनी ते तूं एक करतना वॉयस ओवर मागीर करचें तुवें. ते आमचे शॉर्ट्स कॉन्सेप्ट कसो आयलो ते आमी युट्यूब व्हिडिओज 5-5 मिनटाचे काडटा न्ही. आतां आमचे जण येवणे आसात शूट करूंक जण मेळना. थोडे फावटी व्हिडिओज म्हणजे स्टोरी आसतात मागीर हांव विचारचें तूं आसा रे आनी म्हजो कॅमेरा ह्या फिल्मा खातीर पुरो इकलो म्हळ्यार आमचे कडेन ते गरज पडले इकिचे पडले. सो पुरो आमी फुल निल्ल जाल्ल्या. त्या टायमार आमचे कडेन काडूंक कांय येनातलें सोर्सूच ना आमकां. त्या वेळार हांवें मोबायल एक सेकंड हँड आयफोन काडून गेले आहले. तांचो कॅमेरा बरो आसता. हांवें तें नॉर्मल एक डे इन द लायफ एक काडया म्हणून आनी 1-2 फावटी ट्राय केले आनी म्हाका लोकां मदें आसाचें पडटा. म्हळ्यार हांव कंप्लिटली हायड जावंक जायना. म्हाका प्रमोशनाक सोशल मिडिया यूज जायत. हय त्या देखून हांवें एडिट करतना सप्टेंबरान घेवन म्हज्या लेखान तें आमचें
हांवें स्टार्ट केल्लें म्हणून सप्टेंबर की डिसेंबरान म्हणजे आमचे लकी ड्रॉ शूट जाल्या उपरांत वय हांवें तें एडिटींग टायमार हांवें स्टार्ट केल्लें वय आनी 1 मिनिट न्ही रप्पा जाता जातात वय पूण ताकाच आतां एक 3-4 दीस येतात एडिट करून पुरो फुटेज सर्ट काडटा ओके फुटेज सर्ट काडल्यार म्हाका तें पुरो आनी म्हाका घाल्यार पुरो घालीचें म्हाका समाधान ना थोड्या फावटी हांवें रेकॉर्ड करून म्हाका ते ना ही फुटेज बरी जाली ती घाली म्हणून रिएडिट केलें सिलेक्ट करचे खंयचे म्हणून तर कळना तांतू हांव इल्लो सांपडटा ओके ते म्हाका पयलीं जावन तशें म्हाका तें घाल्यार तें हें जायत जाल्यार हेंच जायचें तें जायत जाल्यार ना हें घाल्लें म्हणून तशें जाता सगळ्यांक एक चान्स दिया म्हणून सगळ्या फुटेज वय वय म्हणल्यार काल जाता सडावत सेलिब्रिटीज कोण आसात बिझी आसचे मनशां इवन फिल्मांनी एक्ट करचे जावन डायरेक्टर व्हडले मनीस कोण आसात म्हणजे सोशल मिडिया आमकां बारी बरें दिसता तशें आमी चिंतावंक काले इतले बिझी असल्या मनशांक सोशल मिडिया इतले बरें हँडल करूंक जाता गे म्हणून पूण ताका हँडल करूंक सोशल मिडिया PR ग्रुपूच आसता पूण तुज्या लायफांत तशें न्ही कित्याक म्हणल्यार तुजो वन मॅन शो हांवें ऑलरेडी सांगल्या प्रमाणे मेनली सोशल मिडिया प्रेझन्सा खातीर हांवें केल्लें ते लोकांनी अल्टिमेटली लायक केलें आनी ताचे दरम्यानूच म्हज्या लायकान म्हाका आनी हें मेळ्ळें पुश मेळ्ळें ओके आनी थोड्यांक अजुनूय गोचुना की ट्रेंडींग स्ट्रीट म्हणल्यार आमचे युट्यूब चॅनल आहा वय वय ते म्हळ्यार थोड्या जाणां मात्र म्हणून तुका मेन तुका हायलायटा काडल्या म्हणून सांगल्यार एक तुजे युट्यूब सॉरी तुमचे रील्स करेज व्हिडिओज आनी रील्स आनी ताचे उपरांत आतां तुमचे मुवीज आतां रायन मॅग्नेटोचे मुखले आतां 2 फिल्मां जाल्लीं म्हळ्यार एक फिल्म जालें एक आतां 1.5 आमी 1.5 फिल्म म्हणून येत आनी एडिटींग आनी रिलीजा बाकी आसा मुखले तुमचे प्रोजेक्ट काले चिंतल्यात मुखार आतां लकी ड्रॉन काले आयलां फोर आंतू घालां आतां फोंडाचो मिस्तर वयर पडलें जाल्यार परत्याक ते नाशा आयल्यार आनेक करता ना जाल्यार इल्लें सांगूंक जायना म्हळ्यार आतां ऑलरेडी 27 जालीं आनी म्हळ्यार आनी ती करेक्ट सेटल जावना जाल्ल्यान पूण म्हाका सेटल जावची तितलें टेंशन बघाना कित्याक म्हळ्यार हांव वसंत आसचो तोंदरे ना म्हाका तितलें कांय तुका सेटल जायचें जाल्यार ते येवच्या तुज्या लायफांत येवच्या मनशाक मुखार तर ते कायलें जाल्यार रिच आयल्यार आनी बेटर म्हाका फंडींग मेळटा तर माम पळय आतां तर आमच्या वीक्षकांक एक सजेशन आमचो रायन मॅग्नेटो हाच्या ह्या स्टेटमेंटा वरवीं कळटा की रायन मॅग्नेटो इज सिंगल अँड रेडी टू मिंगल पूण कोणी बरी चेडवां आसत जाल्यार तुमकां ऍप्लिकेशन ग्रस्त चेडवाक फर्स्ट प्रिफरन्स म्हणून सांगला कित्याक म्हणून सांगल्यार प्रोड्युसर कित्याक म्हणून सांगल्यार आमचे राजकुमाराची फॅमिली आनी पुरो जाल्यार तितले मॅग्नेटो फिल्म्स म्हणून ऑलरेडी कंपनी स्टार्ट केल्या म्हणजे रजिस्टर केल्या सो तांचो पार्टनर करता हांव न्ही तशें कित्याक म्हणून सांगल्यार आमचे व्हडले मुवी स्टार्स पळया शाहरुख खान जावन दी आमचो राजकुमार जावन दी हे कोणीय जावन दीत ते वचून एक्ट करतात जाल्यार प्रोड्युसर अशें पुरो तांच्यो बायलो जाल्ल्यान देखून गर्ल्स कोण पळय पळोवन आसात रायन मॅग्नेटो इज रेडी कित्याक म्हणल्यार आदले पुटे आमचो एकलो गेस्ट आयलो तोय तशें ताच्या आवय हांगा आमकां सांगून आसली ताका बरें सैरीक पळया म्हणून सांगून सो ह्या चेरार बसून आमी कॉफी विथ करान सांगचे बरें दीस इज द मॅनिफेस्टेशन काउच देखून आमचो इन्फेंजेसस बरो एक हांगासर बसतो अजापां करतात म्हागेलें पुरा मेळटा म्हणून आसा देखून ह्या पवित्र तळार आमी बसल्या ह्या स्टुडिओ भितर देखून तुमची कितें आशा आसा ह्या सफर बसून सांगली सत जावन दी म्हणून सांगून आयचे दिसा आमी मागया नेक्स्ट टाइम वट्टू घेत ओके नेक्स्ट टाइम गे पण तो दीस तुमचे पुरतो दोगांयचे सांगाता एक प्रोड्युसर आनी एक डायरेक्टराचे सांगाता इंटरव्यू काडोवचे बाग म्हाका मेळ्ळो दे म्हणून हांवें मागता आयटी जायचे आयटी जायचे गे हायट म्हणटा ओके तर आतां तुमच्या फॅमिलीत आतां सपोर्ट सगळो दीस तुमी भायर आसतात घराक आतां टायम मेळना कित्याक आतां जाल्यार सिंगल लायफ नो प्रॉब्लेम तशें फॅमिली टायम तुमी कसो दितात घरांत फॅमिली सपोर्ट कसो आसा स्टार्टींग म्हजो आबू नाटक आनी करतालो म्हळ्यार दुसरें म्हाका घरा कोणाय फिल्डान इंट्रस्ट आला दिसना ती फिल्मां आनी भारी उणे मेन तुमी क्रशीत ती तुमच्या घरांत तुमच्या कुटुंबाचे ओके थॉट आनी आहले मागीर थॉट आनी इल्लेशें हें जालें आतां घरा दाडा कृशी आनी करता तें ल्हान आमचें एक थॉट आसा सिंपल मागीर भातांनी करतालें पयलें आतां भाती सोडलां दाडा चड काम करूं जायना म्हणून सो घरा कशें गो आमी स्टार्टींग विडियोज आनी बरे तरेन काले रे म्हणून तशें आसता आमी येतालें विडियो काडना आनी येता मागीर रोड सायडीन काडटाले आनी स्टार्टींग आमी 2016 एक चॅनल स्टार्ट केल्लें तें बंद पडलें मागीर 2017 ट्रेंडींग स्ट्रीट स्टार्ट केलें तातूंत एक सुरूचे 3 वर्सां आमी कोण म्हणून गोतना आमी कितलेय विडियो घाल्यार 500 व्ह्यूज 100 व्ह्यूज पुरो येताले आमकां कांय येतना काले म्हणटात म्हळ्यार वचना विडियोज थंय वचून पावना त्या देखून स्टार्टींग आनी पुराय काले आनी तूं काले मेळटा म्हणून पळय मेन अशें कालें गो तें आनी आमकां काले फाटी पयशे मेळटात की ह्या काले मेळटा नांव मेळचें इम्पॉर्टंट न्ही पयशे मेळाचे काले म्हणून सो ते आहलें कॉन्सेप्ट
मागीर आतां अल्टिमेटली आतां अल्टार मुखार वचून आतां तांकां संवय जाल्या हो एंत करता म्हणून आतां चड कांय हें करूंक वचना विचारूंक वचना. ओके. पूण खरें म्हणी एक लायफान एक खरें म्हणी सेटल जायचे म्हणून एक तांच्या मतींत आसता. डायरेक्टली सांगिनातले म्हाका कळटा तें. सो ते एक पळया आतां एक केलें आतां लकी ड्रॉ तितलें सक्सेस मेळ्ळें म्हूण कोत्ता तांकां. पूण अशें कांय हें ना करनाका म्हूण कोणी सांगिना तशें. आनी तांकां ह्या फिल्डांत एक्चुअली सांगीत जाल्यार इंट्रस्ट तितलें ना. कित्याक इंट्रस्ट कित्याक ना म्हूण सांगल्यार म्हळ्यार एक रिजन आसा. कोण ह्या संस्कृती बरोवणी वा इवन आमचे आतां व्हड व्हडले स्टार्स आसात किंवा डॉल्लाम जाल्यार आसा आमचो मस्त कॉमेडी किंगत म्हणून आमी सांगता तो अजुनूय ताच्या जिणे खातीर ल्हान कामां करना ते व्हड जाल्ले. इवन आमचे विल्फेर बिंबत जाल्यार एका काला मस्त कश्ट न्ही तो गटार काम करनासलो फॅमिलींतल्यान पयस रावून ताणें ह्या संगीता खातीर आनी तशें आमचें साहित्य संगीत वा ह्या कोंकणी खातीर म्हणून कोण कश्ट काडल्यात तांकां लायफांत पयशे म्हणून करूंक बारीक कश्ट ह्या फिल्डांत तुमकां पाटी आर्टिस्ट चडावत पोर तशे आमच्या ह्या फिल्डांत स्पेशली कोंकणींत म्हळ्यार जाणा उणी आनी म्हळ्यार टार्गेट ऑडियन्स आमचे कित्याक म्हळ्यार आतांचो लोक आतांचे स्पेशली युवा जाणा कित्याक म्हळ्यार आमची हिंदी फिल्मां जावन दी आमची व्हडली फिल्मां जाल्यार जावन दी थिएटराक आतां OTTनी आयला नेटफ्लिक्स आयला आनी अरेपूर आयल्या उपरांत लोकांक घरा बसून तांच्या कम्फर्ट झोनार बसून अनेक पळोवंक जाय जाल्यार थिएटराक वचून पळोवंक दितालो मनीस म्हळ्यार मुस्तफाट उणें आनी ते आमी कोंकणी म्हूण सांगतना आसा पळय त्या कोंकण्यात काल आसा सायबा ती ओल्ड तोंडा म्हूण सांगून एक इल्लेशें पळोवचें उणेंत म्हूण सांगीत आर्टिस्ट म्हणून अशें नात म्हळ्यार फिल्मांत वळखले आर्टिस्ट नात म्हळ्यार ड्रामा थंय हांगा खंय शिंपडला तांकां हे खाणून एक रोल करणं आनी ते आमच्यांत फूल फ्लेज्ड अशें कांय फिल्मां लोकांक बारी लायक जाली बारी उणें. आतां कोंकणी फिल्मां कोंकणी डायलेक्ट मँगलोरियन डायलेक्टार जाल्लीं कांय सद्या म्हळ्यार 13-14 फिल्मां जाय येदोळ मुसोर. तातूंत मदें आयल्यार आयलीं फिल्मां नातल्या 2-3 वर्सां फिल्मान नात. सो लोकांक ते फिल्मां काले म्हणटा ते टच ना कोंकणी फिल्मां पळोवनचे ते टच उरोना. आनी थोडे पुटी काल जाला म्हूण सांगल्यार थोडी फिल्मां आयल्यांत प्रोमोट जाल्यांत बट थिएटराक वचून ती पळयत आसतना लोकांक हे खंयच्या कर्माक आमी हांगा आयल्या म्हणल्यार तेले फिलिंग आयला म्हळ्यार फिल्मां प्रमोट केल्ले एक जाल्यांत फॅमिली फिल्म म्हणून प्रमोट केला पूण ते फॅमिली समेत वचून पळयत आसतना थोडे भुरग्यांक सुटेबल जायनातले हे आसात थोडे वायलन्साचे सीन्स आनी पुरो आसता ते फॅमिलीक सूट जायनात आनी तले कारणा खातीर थोडे पुटी कान जाता ओ कोंकणीचे गे काही आसचे ना म्हणून सांगून म्हळ्यार तली क्वॉलिटी आमची त्या लेवलाक येवना हे रिजन आसूंक पुरो गी कितें म्हणटात आसता मेनली म्हज्या लेकान आमचे कोण फिल्म करतात तांणी ऑडियन्सांक समजून फिल्मां केल्यार बेटर म्हळ्यार म्हाका हांवें फील केल्लें लोकांक कॉमेडी जाय जाल्यार तुमी एक कॉमेडी फिल्म करीचे म्हळ्यार एक ट्राय करा कळूंक आमच्यान तितून कॉमेडी फिल्मां म्हणून येवनात सो म्हणजे म्हाका तें फील्ड ओपन आसा की एक्सप्लोर करूना आतां कोंकणींत फिल्मांत हांव पुरो कमेंट करूंक वचना कितली फिल्मां काले खंयच्या विशयांत आयल्या म्हणून पूण मेन एक गुत्तूनातले कॉन्सेप्टार केल्लें बारी उणें म्हळ्यार लव स्टोरी गोत्ता आसा सगळ्यांक आउट ऑफ द बॉक्स केल्लें बारी उणें कोणी ट्राय करूना मस्त फिल्मां आतां तुमी सांगले प्रमाणे तातूंत पुरो लव स्टोरीत एक 85-90% या 99% म्हणून येत घेवन लव स्टोरी कॉन्सेप्टारूच आयल्यात त्या देखून लोकांक ते पळोवन संवय जाल्या आनी ती हिरो विलन दोगा तेंगा हिरोईन विलना मारल्या उपरांत हिरो जिखता मागीर ताका चूज करूंक मेळटा कोण सेम स्टोरीज ते सेम स्टोरी जाता सो तांकां ते एक कांय न्यूनेस दिसना इवन कन्नडांत ती आतां इल्ले चेंजेस येवंक सुरू जाल्यात कन्नड इंडस्ट्री इल्ले बडुल्ली आतां परत गेली वयर आयली तशें म्हणटाना म्हाका आउट ऑफ द बॉक्स मुवी म्हणटाना म्हाका कन्नडाचे तुवें कॉन्सेप्ट सांगल्यान बरें जालें एक मुवी म्हज्या काळजाक मस्त लागली आनी ते म्हाका चिंतून केल्ली मुवी दिया म्हणून तुम्ही पळयलात गे आणि ती मुवी म्हाका रेकमेंड सगळ्यांनी आमच्या घरान रेकमेंड केली बरी आसा पळया म्हणून सांगून बट स्टोरी काले म्हणून म्हाका निजून गोत्तू नातली ती मुवी हांवें तें काले राती एक दीस न्हीद पडना म्हणल्यार ती राती उठून पळोवंक सुरू केली ते एंडींग जाल्या उपरांत न्हीद पडटा गी राती सो लायक तनी पुरो मुवीज आनी आतां लेटेस्ट हांवें पळयली लापता लेडीज तुवें पळयली कितें गोत्तू ना म्हाका नेटफ्लिक्सार लापता लेडीज म्हणून सांगून लो बजेट मुवी सड्ड कांय व्हडलें करून आतांनी एक पोस्डे उतारना एक गाळी तेंपुरा म्हणून काय ना लँग्वेज इट्स अ प्युअर लँग्वेज प्युअर काले म्हणटात एक तर इट्स अ डिफरंट स्टोरी एका म्हणल्यार रैला येता आसतना 9,000 एक 2,000 आसतात हो कल्ली एक्सचेंज जावची तशें ते जावन तली एक स्टोरींत तली पुरा फिल्मां आयल्यार लोक निज लायक करता ते सोडून आतां कान जालां म्हणून थोड्या फिल्मांनी आश्लीलता चड
आनी ताचे उपरांत पोस्ट ज्यो गाळी थोडे फुडें थोडे मुवीज हांवें पळयल्यात हिंदी जावन दी खंयची जावन दी तातूंत गाळी उठल्या बसल्याक एक कहलें म्हणल्यार फिल्थी लँग्वेज यूज करचें म्हणल्यार एक ट्रेंड जावन गेला आमच्या लोकांक लायक थोड्या मुवीजांनी म्हळ्यार लोक आमी कालें केल्यार एक पळयता म्हणल्यार तले एक हें जाला तशें पूण कोंकणीक आमी येता आसतना कॉमेडी तुमी एक सांगली कॉमेडी मस्त उणी कोणी करूं ना म्हणून हांसोवचे लोकांक मस्त कश्टांचे कित्याक म्हूण सांगल्यार आतां येदोळ मुशेर कोण एक्टींग करनासले आमचे नाटक जावन दी काले आसात जोक्स ते ओल्ड जोक्स तेच खाण घेवन न्हू केल्लेत करन लोकांक हांसूंक जोक पण रोडोंक येतात तांच्या काला हांसूंक ते रिपीटेड जोक्स येयल्यात म्हळ्यार ड्रामांत आनी पळयल्यात वय वय आनी आमचे कास्टिंग लॅक ऑफ कास्टिंग म्हणून येत म्हळ्यार आमचे आर्टिस्ट एक्चुअली हांवें ह्या फिल्मांत कास्टिंग कॉल घाल्ल्याने 100 जाणांनी अप्लाय केल्ले ओके तातूंत यूथ एक 50% आहले मागीर पुरो 40+50+ तांचे दिसा आहले वेळार तांणी म्हणलें की आमी आमच्या इगर सिनेमा ऍक्ट करता पण आमकां दुसरे कडेन अवकाश मेळना अवकाश मेळोनातल्या की हे कारण जालें म्हळ्यार तांकां फिल्मां येवची उणे कोंकणी प्रोड्यूस करना आनी प्रोड्यूस केल्यार तांचे बजेट कितले 40-50 lakhs 60 lakhs पुरो आसता सो प्रोड्युसर एक फिल्म करून घरा बसता फिल्मां करिना तांच्या बजेटार आमी 5 फिल्मां करूंक ओके दॅट इज ओके पूण तशें सांगूंक जायना की हांव करूंक म्हणून त्यामुळे आमचे थोड्या कडेन आमी टेक्निकली इम्प्रूव जावंक येताना बजेट चडटा लकी ड्रॉचे की आमचो 2 times चड बजेट 3 times चड कोणा सेमिस्टरान त्या देखून इल्लें बजेटान तिल्लें हें जाता आमकां चड उणें जाता पूण कास्टिंगांत तांणी थोड्या कडेन डायरेक्ट म्हणलें की आमकां खंय अवकाश मेळोना आनी थोड्या कडेन अवकाश मेळ्ळे खंय रिलीज जावना म्हणून कंटेंट भायर येवना म्हणून मागीर तांणी सोडलें एप्लाय करचें सोडलां थोडे ओके सो तशें आमचे आर्टिस्ट थोडे निराश जावन थंय उरल्यात ओके ते वयर येवनात तशें म्हज्या लेखान ते एक रिजन आसूं का म्हळ्यार आमच्या लोकांक मागीर इंट्रस्ट ना एक्टर्सांक इंट्रस्ट ना की आमी कोंकणींत एक्ट करया म्हणून ओके तशें तुमचे नेक्स्ट फिल्माक खंय म्हणी करचे प्लॅन असल्यार तुमी आतां आमच्या ह्या व्हिडिओ मुखार सांगयात लोकांक कोणी आसा जाल्यार इंट्रस्ट असल्यार लास्ट टायम सांगलें आमच्या अंतू म्हणजे इंस्टाग्रामार आनी कोणी एप्लिकेशन घाला म्हणून तशें तांणी घालां एप्लिकेशन घालां मस्तानी पूण म्हाका घाल्ल्या पोरूंक चान्स दिवंक जायना पण एमटी 50+ आर्टिस्टांक चान्स दिला विथ डायलॉग्स म्हळ्यार चान्स म्हळ्यार रावचे मात न्ही तांकां डायलॉग्स दिल्यात पूण आतां म्हाका भोवंक डबिंग करीचे सगळ्यांचे ओके तशें तूं मिमिक्री वॉयस आर्टिस्ट तशें म्हणून डबिंग करता आसतना काल जाता तुम्ही व्हिडिओ आनी ते डबिंग करता तुम्ही स्टुडिओ वचून डबिंग करचें पडटा की वा ते कशें जाता तुम्ही ऑडिओ स्टुडिओ स्पॉटार आमी एक मायकार शूट करता आमकां रेफरन्साक आनी स्पॉटार आवाज आनी बरो मस्त आसता आनी सुमार आर्टिस्ट कशे करता आमचे पुरा फिल्म आर्टिस्ट न्ही न्ही जनरल अशें एक एक्टींग इंट्रस्ट आसचे एन्थुजियास्ट म्हणजे तांकां डायलॉग बायट करून मारूंक तितलें हें जायना सुलभ जायना आनी डायलॉग बायट केल्यार तें बायट केला म्हणून जाता तशें फील येता फ्लो येना ते एक तर जाय नॅचरल हे येना त्या देखून आमी जस्ट एक रेफरन्साक तांणी डायलॉग अशें मारतात रेकॉर्ड करता सेम एडिट जाल्या उपरांत तो डायलॉग आमी डब मारीचे पडटा ते दळा आमी ते मॅच करता मॅच करून बघूंक जाता तांकां एक्सपिरियन्स ना न्ही तांकां ते केदळा मारीचे ते केदळा हांगा डबिंग स्टुडिओ असो तो इंजिनियर केदळा एक्शन म्हणटा ते तांकां इल्लें सिंक जावं तेय बघूंक जाता आनी हांगा मारता थोडे फावटी फ्लोअर आहात पळय फास्ट म्हणल्यार आनी थोडे वेरिएशन करतात म्हळ्यार नोइंगली अननोइंगली जातात ते वयर सिकेल परत जाता टोन तसो धाडीचे ताणें ते बघूंक जाता ओके डबिंग प्रोसेस आमकां लास्ट टायम 60 hours लागल्यात लकी ड्रॉ 60 to 65 hours ओके फुल्ल फिल्म डब करूंक तांकां केल्ला म्हाका 400 डायलॉग्स आहले अब्बा ओके एफटी केल्ला म्हाका 90 डायलॉग्स ओके तो डायलॉगाचे नंबर उडास दवरले ना हांवें बरयल्लें पुरो हांव म्हणजे हांवें बरोवचें न्ही स्क्रिप्टांनी स्क्रिप्ट म्हणल्यार सॉफ्टवेअरान बरोवचें कोणाक जाय जाल्यार ओके स्क्रिप्ट ओके तर आमी टेक्निकल डिटेल्स आतां परतून येता आसतना तुमी आतां सांगले तुमची बजेट फ्रॉम लकी ड्रॉ टू फोंडा सुमिस्तेर डबल जाल्या म्हणून सांगून आतां कॅमेरा ते तुमी यूज करतात सो तुमी कॅमेरा म्हणून सांगल्यार तुमी कोणाक हायर करतात की कॅमेरा बेरतावन वा तुमचे ते सगळे इक्विपमेंट तुमचे रेडी आसा की स्टुडिओ लास्ट टायम आमी शूट करताना कॅमेरा यूज केल्लो नॉर्मल कॅमेरा आमचो हांगा आमी स्टुडिओ यूज करता ते ओके एक मिनिट तातूंत एक तुमी फस्ट स्टार्टिंगाचे सीन येताना तुमी ड्रोन आनी पुरा काले यूज केला गे म्हणून सांगल्यार ते वेटतावन एक शूट जावचे जातले ते एक आसा सीन आसा होय ड्रोन यूज केल्या ड्रोन ही नॉर्मल ड्रोन काही सिनेमान ड्रोन न्ही ती नॉर्मल आमकां मेळटा न्ही मार्केटीन बेज लेवलाची कितली ताचे एक्झॅक्ट म्हाका नांव गुर्तुना डीजेचे ड्रोन मेळचे सडावत तांचो एक आमचो नैझेल म्हणून आसा ताचे कडेन आहली ओके ताची ड्रोन यूज केल्ली मागीर कॅमेरा नॉर्मल ताचे कडेन आमचो तो कोण SG आसा पळय ताणें फोटोग्राफी तो व्हिडिओ आनी करता ओके ताचे कडेन कॅमेरा आहलो तोच यूज केला आमी काही सिनेमा
क्वालिटी जाय जेवण वचून आमी कंटेंटांत पातयेवन आमी कंटेंटाचेर पातयेवन ओके बरें करया आनी लायट्स यूजूच करूं नातले आउटडोर न्हय फुल्ल शूट आउटडोर ओके सो लायट्स करूंक आमकां लायट्स नातले सो तशें जनरल आमी केल्लें तें शूट ओके पूण फोंडाच्या मिस्टराक तुमी इल्ले टेक्निकल या चड काय इम्प्रूव जाल्या आनी तूं आमी नेटफ्लिक्स एप्रूव्ड कॅमेरा यूज केला ओके आमी धोट्टूक मेळोन घालून ताका आमी खण गेला ओके आमकां एफटी आमी कॉम्प्रोमायज करचे नाका क्वालिटी कॉम्प्रोमायज करचे क्वांटिटी नाका म्हणून सो तो कॅमेरा आमी 4K शूट केला सो फाल्यां आमी खंय OTT आनी घालूंक अवकाश मेळ्ळा एप्रोच केलो जाल्यार कोंकणींत मागूच ना खंडाळात फिल्मां खाणगे म्हणटात सो म्हाका खंय कोंकणी घालूंक अवकाश मेळ्ळ्यार 4K पळोवंक एक चान्स मेळटा ओके आनी लास्ट टायम आमकां फुल्ल फिल्म शूट केल्ले फायल्स म्हज्या लेखान कितले 600 GB 700 GB जाल्ले ओके एफटी मोर देन 6 TB जाला 6 TB ओके 6000 GB जीबीज ओके सो फुटेज तितले डिफरन्स येता क्वालिटी वायज ओके पण आता म्हणजे कम्प्युटर पोटान घातल्यार फिल्म ते काय जावचे ना ओके तशें आता आनी तुमी मुखार तुमचो एक स्टुडिओ घे वा ल्हान सेटअप म्हणल्यार स्टुडिओ म्हणून जाल्यार तुमकां एडिटिंगाक आनी पुरा 2-3 स्क्रिनां दवरनो तशें पुरा करचें पडटा सावंड वाका आनी पुरा इल्लेशें सावंड प्रूफ आसा जाल्यार डब्ब्यांक आनी तुमकां इजी जाता तशें म्हळ्यार तुमी आतां जाल्यार करचें जाल्यार भायले स्टुडिओ तुमी हायर करचे पडटात डबिंग भायर करता हांव एडिटिंग पुरा घरात बसून म्हणजे एक ल्हान रूम आसा एक लास्ट टायम दाडान एक आमचे एक घरा मुखार एक अशें कुडसिल्लें ओन तातूंत एक ल्हान पार्टिशन करून म्हाका एक रूम केला ओके सो ते एक बरें जालें म्हाका तें थंय बसून हांवें करचें कांय डिस्टर्बन्स ना ओके खंय मागीर खंय तीळ येता सांगचें मागीर वचूंक ओके तशें आतां तुमचे ते टेक्निकल डिटेल्स आमी इतले उलयल्या तशें मुखार तुजें आतां ल्हान रूम आहलें तें कन्वर्ट करून काय म्हणे व्हडला बंगलो बांदया तो बघलं जाऊन दी मॅनिफेस्टेशन एगेन या जाग्यार बसलं ते जाऊन दी तुमचे आशेले कितें आसा ते पुरो तुमच्या जिवितान जाऊन दी तशेंच रायन मॅग्नेटो तो आमकां बरी बरी मुवीज येवन दिता आतां मुवीज म्हणटा आसतना सडावत जावन आमचे आतां व्हडला तूं मुवीज कितें काडटात ती स्टार जावन कितें दिता आनी ते एक्टिंग स्कुलाक वचोन तितलें ट्रेनींग प्रोफेशनल ट्रेनींग म्हणून तुमकां मेळोन आसता पूण हांगासर तुमकां प्रोफेशनल ट्रेनींग आनी कांय ना जाल्यार ल्हान माटर तुमी सुरू करना इतले क्वॉलिटीचे एक काम तुमी करनासत जाल्यार आनी फिल्म स्कूल जायचे म्हणून ना आतां आमच्या हॉलिवूडाचे हांव मेनली फॉलो करचे हॉलिवूडाचे काय म्हणटात डायरेक्टर्सांक सो म्हजो मेन इन्स्पिरेशन आनी पुरा मार्टिन स्कॉर्सेसी म्हणून मार्टिन स्कॉर्सेसी मागीर आसात दोग तेग आसा स्टीफन स्पिलबर्ग आसा मागीर आतां सांगता न्ही इल्लो विसरता हांव नांवां एक 4-5 जाण आसात सो तांचे पुरा वर्क पळोवचें आनी ते पुरा जाण फिल्म स्कुलान शिकिल्ले न्ही ओके काय इल्लेशे थोडे जाण शिकल्यात पूण तांकां ते म्हणटात की फिल्म स्कूल जायचे म्हणून ना म्हणून हांव मात वर्कशॉपाक गेला एक बेंगलोर थंय काय म्हणटा डायरेक्शनाचे मेन आसलें शिकयता म्हणून पूण मागीर थंय तो आमकां शिकोवन सो मनीस म्हणालो की आमकां तुमकां स्क्रिप्ट रायटिंगा विशयान तुमकां इंट्रस्ट आसा की म्हणून आमी स्क्रिप्ट रायटिंग चूज केलें सो स्क्रिप्ट बरयता जाल्यार थंय तो हांव शिकला म्हणून स्क्रिप्टाचे क्रेडिट तांकां दिता म्हळ्यार तांणी तें फॉर्मॅट कशें बरोवचें आनी ते ताका ताजें काय म्हणटा व्हॅल्यू थंय तावन शिकला स्क्रिप्ट इम्पॉर्टंट सो स्क्रिप्ट आसल्यार जाता आतां स्क्रिप्ट बरोवचें म्हणटना सडावत आमच्या नाटकाच्या स्क्रिप्टांनी पुरा आमकां अशें प्रिंट दिसचे त्या स्क्रिप्टांक फिल्माक बरोवच्या स्क्रिप्टांक कितले डिफरन्स आसा लायक ते प्रबंध बरयल्ले बरयता जाल्यार तशें फिल्माक चलना फिल्मांत नांवां मदें येवन तांचे डायलॉग्स खंय कॉलम आसा मागीर एक्शन सेपरेट बरयता आमी सेकेंड आनी सीन वायज मागीर एक्ट आसता एक्ट 1 एक्ट 2 एक्ट 3 आमी 3 एक्ट स्ट्रक्चरार फिल्मा स्टोरी बरोवची सो आमची फिल्मां तुमकां लायक जाता जाल्यार तांतूं हांव 3 एक्ट स्ट्रक्चर फॉलो करता सो तुका एवरी 15 मिनिट्स एवरी 10 मिनिट्स काले म्हणी आसता चेंज जाता नाल्यार स्टार्टींग बोर आसता सो लकी ड्रॉंत फर्स्ट सिनांत कळटा की टिकेट जिखल्यात म्हणून तुमकां वेट करूंक ना ऑडियन्सांक खंय फिल्मान कालें जावन आसा म्हणून वेट करूंकचे सीनच ना सो कॉन्सेप्ट समजयला मागीर इल्लो टायम घेवन येता लकी ड्रॉ 40 मिनिट्स काणी येता की तुमकां सांगोंक की टिकेट अशी जाल्या भायर पडल्या मेळटा की ना इल्लें बोंड येता नेक्स्ट फिल्मांत हांवें कालें केलां 20 मिनटांनी पुरो समजता मागीर तुमी खाली पळयल्यार जालें तुमकां कन्फ्युजन आसना हांवें तें 3 एक्ट स्ट्रक्चरान तें कॉन्सेप्ट फॉलो करचो पण हांव पयलें तुमकां सांगून दवरता कालें पुरो विशय कांय तातूंत येना ट्विस्ट आनी कांय ना ट्विस्ट सुरजांचे तुमी पळयल्या उपरांत तुमचे सांगातात येता तशें फॉलो केल्यार म्हळ्यार मस्त रुल्स जात हांवें म्हाका चूज जाल्ली रोल सिलेक्ट करची म्हाका खंयची सुटेबल दिसता सो म्हाका तें
लोकांक चढावत काय म्हणतात बोर जावंक नाका म्हणून ओके बोर करचे नाका ओके आणि एक पेज स्क्रिप्ट म्हळ्यार 1 मिनिट ओके ते फॉर्मॅटान फॉर्मॅटार ओके तशें तितून कितली फॉर्मॅट आसात लायक डिफरंट डिफरंट कशे सुमार एक स्टोरी व्हील म्हणून आसा एक तांतू एक दुसरीत फॉर्मॅट आहा पूण मेन आसचेंत 3x स्ट्रक्चरच तें मस्त मस्त टायपार डिवायड करून तांणी केला 4x स्ट्रक्चर आहा 6 ऍक्ट आसा एक एक अशें फॉलो करतात ओके पूण सेम म्हणून सेम फॉर्मॅट फॉलो केल्यार दुसऱ्या दुसऱ्या फिल्माक ते सूट जाता ओके ते आमचे वयर आसचे आमी बरयतना ओके सो लकी ड्रॉ आनी हाचे थोडे कॉन्सेप्ट तुमकां सिमिलर दिसोंक गात म्हळ्यार हांवें ताच्या जावन लोकांनी खंय पॉयंट्स लायक केल्यात हांवें ते परते हांगा इल्ले इम्प्लिमेंट करूंक ट्राय केल्यात ओके सो ते हांवें ऍड केला तांतू दुकरा कुडाल तांतू दुसरें आसा मागीर तांतू ट्रॉली गाणोवन जावचें आसा तांतू दुसऱ्यांत आसा सो तशें एक ल्हान हांवें एलिमेंट्स जाय म्हणून घाल्यात कित्याक म्हळ्यार तेय आमच्यान फिल्म हाडलें तेय आमचें सो लोकांक ते ते कनेक्टिविटी दिसताचे म्हणून आनी ते दोनी फिल्मां मदें तुमकां एक हें आसा सिमिलॅरिटी म्हणून दिसता की ओके आनी ते दोनी एकाच अंतू जावचे काय म्हणटात एकाच युनिवर्सान जाता सो ते एक रायन मॅग्नेटो युनिवर्स तें ओके एक युनिवर्स दुसरी स्टोरी हय त्या टायपार हांवें कालें करूंक ट्राय केला बळ्या ते कशें लोकांक ते मागीर पळयल्या उपरांत ते कळटलें ओके आतां लकी ड्रॉ फिल्म तुमी केल्लें ताका तुमी सर्टिफिकेशन करूं ना हय सर्टिफिकेशन करून न जाल्ल्यान तुमकां थिएटरांत ते रिलीज करूंक जावना आतां ताका कितें रिजन आसा गे सर्टिफिकेशन काल्या करूंक जावना तुमकां सर्टिफिकेशन म्हळ्यार आमी ते फिल्म स्टार्ट केल्लें युट्यूबा खातीर मागीर आमचे ते कंटेंट दुसऱ्यांक आमी दाखयले म्हणजे आमच्या टिमा पैकी तांणी सगळ्यांनी म्हळें की हें फिल्म म्हळ्यार थिएटरान चलचें जालें फिल्म रे म्हणून मागीर आमी म्हजें रिजन काय जालें की थिएटरान नाका म्हणून आमी नॉर्मल फॉर्मॅटार थिएट्रिकल फॉर्मॅट 2K फॉर्मॅट आसता ताचे डायमेन्शन दुसरे आसतात म्हणजे 2048 × 800 समथींग आसा ते फॉर्मॅटार आसचे आमचे 1920 फॉर्मॅट आमचे तुमी थिएटरान पळयल्लें तातूंत सायडीन ब्लॅक आहलें कित्याक आमी ते स्ट्रेच केल्ली 2K फुटेज तरी कांय क्वॉलिटी डिफरन्स दिसना ओके आनी ते रिजिस्टर करून ताची एक प्रोसेस आसा आमी फॉलो करूंक जाय ताचें रजिस्ट्रेशन मागीर थोडे परमिशनाचें कालें पुरा ते फॉलो करून आनी ते थिएटरांत रिलीज करचे मोतीन ती ना न्ही पूण आतां एक दोळ्यार आतां मी फोंडा सेमिस्टर केला ते एक दोळ्यार तुमकां आतां थिएटरार रिलीज करूंक जाय करूंक जाय जाल्यार रजिस्टर करूंक ओके ताचे इल्ले प्रोसिजर तुमकां गोत्ता आसा गे ताचे विशीं सांगीत गे कशें चलता ते स्टेप्स कशे गे आतां स्टार्ट केला जाल्यार म्हाका पुरा एक्सपिरियन्स करूं ना इनिशियल आतां हांवें म्हजे रायन मॅग्नेटो फिल्म्स म्हणून एक कंपनी LLP स्टार्ट केल्या ती हांवें थंय रजिस्टर केल्या बँगलोर तांचे रजिस्ट्रेशन फीज आसात ते एक तुका जाय जाल्यार ऑलरेडी कोणी रजिस्टर केल्ले आसा तांचे तावनी खण घेत प्रोड्युसर कार्ड टायप पूण हांवें खण हांवें म्हाका म्हाकाच जायचे म्हणून ते देखून ताका 50,000 पडटा थंय तांकां दिवंक पडटा मागीर टायटल म्हणजे लायक फर्स्ट रजिस्ट्रेशनाक 2,000 की म्हणून फर्स्ट टायम फिल्म करता सो थंय एक 52,000 असो खर्च जाला ताच्या उपरांत आतां ते रजिस्टर करता न्ही मागीर आमी शुटिंगाक ताका शुटिंग परमिशन म्हणून खण घेता एक जाग्याचें ते जावनूच आसा प्रोसेस आमचें तें कंप्लीट जाला पूण ताची एक म्हाका एक्झॅक्ट आयडिया ना ते कशें घालता कितें म्हणून ताका तांचे चार्जीस आसता आमकां 1 year शुटिंग परमिशन मेळटा त्या एरियांत मागीर फिल्म जाल्या उपरांत आमी फिल्म रेडी जाल्या उपरांत थंय सेन्सर बोर्डाक दिवंक ते फिल्म रिव्यू करतात कसलें ब्लर करूंक आसा या कसलें खाडूंक आसा ते प्रकार सर्टिफिकेट दितात युनिवर्सल म्हळ्यार कोणाकी पळयत UA 13+ ओके आमचे एक्चुअली यू कॅटेगरीन वचोंक हांवें फिल्म पूण आमी 2-3 कडेन 12 तांणी शूट केला ओके UA म्हणल्यार आमकां कांय ना कित्याक आमी तशें कांय आमचे कोंकणींत थिएटरांत 100 दीस चलता म्हण आमी फिल्म चिंतून करूं ना आमी 2 हप्ते चल्ल्यार पुरो म्हूण आसा म्हळ्यार आमकां कोत्ता की ऑडियन्स उणे आसात थिएटराचे आनी थिएटरांत उणे आसात आनी म्हळ्यार आमकां खंय हार्ट ऑफ द सिटी आहा म्हळ्यार थंय मात थिएटर आसची आमच्या गांवचे आनी एक्चुअली ऑडियन्स बारी लायक करतात तांकां थिएटराक येवंक जायना तांकां आमी इगर सीन व्हरचें आतां लकी ड्रॉय तशेंच इगर सीन गेले 25 शोज केल्यात आमी तातूंत म्हज्या लग्न 21 कोण ना पॅरिसांनी गेला ओके सो आमी तांकां तशें दाखयता ओके पळय कशें आमकां ओट्टारे मेन इंटेंशन की लोकांक रीच जाय म्हणून रीच जायचें म्हणून सो तुमकां वचून थिएटरांत वचून ते कमर्शियलायझेशन जावचें की लोकांक चड पसंत जायचें म्हणून
ओके आता तुम्ही सांगले लकी ड्रॉ तुमच्या 25 कडे तुम्ही ऑलरेडी स्क्रीनिंग केल्यानंतर म्हणून सांगा कित्याक म्हणल्यार हांवें तुमच्या रीलांत पळयलें तुम्ही ते स्क्रीन आनी परत रेडी करून दवरला टेम्पियार घालून ते वचून व्हरतात आमी करचे वय तुम्ही करतात पूण हांवें पळयल्या प्रमाणे कोडयाळच्या भितर सिटी भितर तुमचे शोज चड नासतले हाका काले कारण आसा गी आमी अप्रोच करूंक सगळे कडेन अप्रोच केला थोडे कडेन आमी पर्सनली थोडे कडेन म्हणजे मस्त कडेन आमी पर्सनली मेळ्ळ्या आमचे खंय आमकां ट्रॅव्हलिंग सुलभ जाता तेन्ना आमी परत दिला एप्लिकेशन दिला पूण आमकां शोज मेळोनात सुमार कडेन आमी ऑलमोस्ट फायनलायज जाला शो पूण डेट दिताना मागीर फाटी जावन मागीर ते तांची दोनी इगर्जेची आनी इव्हेंट्सांनी असतात सो फाटी पडला आनी सुमार कडेन आमकां थंय तो परमिशन आसा शो घालूंक पूण स्पॉन्सर्स आमी वट्टूक करीचे म्हणून तेय आसा सो आमी वट्टूक करून आमी शो घालूंक जाता ते स्पॉन्सर्स आमकां मेळोना ओके थोडे मेळ्ळ्यात पूण आमकां ते असल जायना म्हळ्यार तुम्ही स्क्रीन वरीचे तुमचे सगळे वरीचे सेटअप करीचे घालीचे पडटा कित्याक म्हळ्यार आमी 200 जाणां कितें 60 जाण आसा जाल्यार फिल्म पळोवंक आमी थंय प्रोजेक्टर घालूंक जायना कित्याक दिसाना आनी आमकां ते तशें दाखोवंक नाका की 500 जाणांक प्रोजेक्टरार घालून दाखोव लास्ट ते क्वालिटी हे जायना वय ते फिल्म तुमचे कितले बरे आसो दी ते इम्पॅक्ट म्हणून ते दिसना 100 जाणां 200 जाणां जाल्यार आमी एक प्रोजेक्टर आमचे एक टीम मेंबर कडेन आसा ते प्रोजेक्टर यूज करचे बरें आसा प्रोजेक्टर तांतू दाखयता ना जाल्यार P3 LED पॅनल्स म्हणून आसा त्या पॅनल्सान आमी 8 into 14 feet स्क्रीन घालून फिल्म दाखोवचे सो ताका आमकां इतलोच खर्च म्हणून आमी हें केला हांव चिंता LED स्क्रीन हांव चिंता एका LED स्क्रीन तुम्ही ते कितल्या घंटे घालचे जाल्यार हांव चिंता 15 ते 20,000 मुशेर तुमकां चार्जेस पडटा म्हणून दिसता आमी तांकां मस्त प्रोजेक्ट्स दिता जाल्यार आमकां ते इल्लेशे डिस्काउंट करतात पूण सड्ड वर्कआउट तांकां जायना आनी तांकां चड ट्रॅव्हलिंग आहा जाल्यार तांकां ट्रॅव्हल एक्सपेन्स एक्स्ट्रा दिवचे पडटा वय आनी साऊंड सेपरेट तांकां इन्क्लूड येना वय सो ते म्हणटा आमकां एक 25-30 हजार मातसो थंय गेल्यार या 25 गेलो मंदिर या हांवें तांकां थोडे कडेन 25 विचारल्या तेय मेळोना म्हळ्यार थोडे कडेन हांवें शो आतां घाले जाल्यार पुरो प्रॉफिटेबल ना म्हाका 1-2 कडेन आतांतलेच गेल्यात स्पॉन्सर लास्ट हात दिले सो मागीर हांवें खालें हांवें ते कमिटमेंट दिला वय ते सोडूंक जायना सो तशें पाठीमुखार पुरो जाला पूण म्हाका सॅटिस्फाय आहा की लोकांक रीच जाला ओके वय म्हाका ओके म्हण येत एक 25 शोज घालता आमी चिंतून नातले ओके पूण आतां कोडयाळांत आनी मुखार तुमकां कितें कित्याक म्हळ्यार आतां हो शो जाल्या उपरांत आतां आमी हो एक व्हिडिओ आतां रिलीज जालो जाल्यार सुमार जाल्यार कित्याक म्हळ्यार कोडयाळा भितर थोड्यांक हो विशय गोत्तूय ना कित्याक म्हटल्यार हांव तूं थोड्या कडेन उलयता म्हळ्यार कोंकणी फिल्मां म्हणटा हांवें तूं सुमार जाणां कडेन उलयलें आसा आय एम वन ऑफ युअर फॅन्स तुजे विशयान म्हळ्यार मस्त अभिमान आसा म्हाका आनी तुजे विशय उलयतना की ओ रायन मॅग्नेटोचे फिल्म आयिल्ले गी गोत्तर आसा बा म्हणटात सो लायक अशें आसा सो एखाद्या वेळार हो व्हिडिओ पळोवन एखाद्या वेळार आनी तुमकां कोडयाळांत अप्रोच केलें जाल्यार एक शो चलोवन व्हरूंक सादारण रफली एक कितलो खर्च पडात आमी मेनली आमकां खर्चूंचे कितलो खर्च जाता हांव तांकां फर्स्ट एक्सप्लेन करचें आमकां 25,000 म्हणून हांव सांगता आमकां खर्च दॅट इज अ मिनिमम आमचे ट्रॅव्हल एक्सपेन्स तांचे ट्रॅव्हल एक्सपेन्स तांचे स्क्रीन साऊंड पुरो इन्क्लुडेड 25 म्हणून सांगेत एक्झॅक्ट 25 खर्च ना जाल्यार एक 22 शुअर खर्च जाता ओके मागीर आमकां कितले चार्जेस आसा हांवें म्हाका तांकां 25 जाल्यार हांवें म्हाका थोडे कडेन 5,000 दवरले म्हाका सेव केल्ले ना जाल्यार हांवें 10 केल्ल्या सो एटलिस्ट आमचे नॉर्मल आमी रेट दवरले 40,000ची म्हळ्यार थंय 20 गेल्यार हांगा 20 या 15 उरतात म्हाका पूण 40चे पॅकेज एप्लाय जाल्लें भायर येवन ह्या फिरकेजेनी म्हळ्यार आमकां थंय तांचे थोडे कंडिशन्स पाड आसले दुबळे फिरगज जाल्या कडे कित्याक हांवें पळयलें एक तुमी रिसंटली तुजे एक हांवें रील पळयलें पकाला तुमी खंय गेल्ल्यात ते पळयलें हॉल इल्लेशें आसलें हॉल म्हळ्यार ते तांचे फिरगजीचे हॉल न्ही ते भायर येता इल्लेशें रोड सायडीन आनी लोकांक वचोंक आनी सुलभ जाता म्हणल्यार आनी ते आमकां सपोर्ट ते जेराल्ड म्हणून तेंचे पकालाचे सो तांणी थंय तांचे सायडी तावन आमकां ऑर्गनायज करून दिल्ले आनी ते कासुरगोड एक कडेन खंय घाला काही हारगी खंय कडेन घाल्ले गे तुमी शो आमी थंय मंजोटी गेल्ले मंजोटी थंय आमकां एकलो स्पॉन्सर मेळ्ळो आनी तांणी सांगिल्ल्यान आमी एक्चुअली थंय घालें शो नाजाल्यार आमी थंय हेच्या बरी ना वय कित्याक म्हळ्यार किरान तावन तितले पयस म्हणजे ट्रॅव्हल करूंक इट्स अ व्हेरी फार अवे आमकां तें बेस्ट एक्सपिरियन्स थंय गेल्ले म्हळ्यार थंय लोक आमकां वळखता आमी ते रोडार येताना पुरा हे तुमी फिल्म घालूंक आयल्यात म्हणून सांगून आमकां रोड दाखयल्लो या सो बरें हें आसा आमकां ते एक मेमोरेबल ओके आतां इतले पुरा फिल्मां जाली तुमी इतले हे करना रील्स करतात सोशल मिडिया रिलेशन प्रेझन्स आसा युट्यूब व्हिडिओनी पुरा पळोवन आतां तुमी अशें वेतात भायर आनी पुरा वेतात कित्याक तुवें ट्रॅव्हल करचें यू आर अ व्हेरी सिंपल मॅन
कित्याक सांगल्यार बसार तो सडावत वेचे तुम्ही आनी पुरो जाल्यार बसार आनी पुरो गेल्या कडेन रायन मॅग्नेट कितें म्हणल्यार आमी तुमकां तशेंच वळखली तुमचो व्हिडिओ आनी पुरो पळोवन आसल्यार रायन मॅग्नेटो म्हणून आमी वळखल्या तशें लोक तुमकां वळखता गी पब्लिकाचें रिएक्शन तुमचे कशें आसा येवन उलयतात गी लोक आतां हांगा इंटरव्यू येता न्हय जाल्यार एकलो रोडार म्हळ्यार बसार मेळ्ळो म्हाका म्हज्याच बसार आयलो मागीर सो तशें खंय गेल्यार ट्रॅव्हल केल्यार मेनली आतां परत्याक काजरां आनी सुरू जातात न्हय सो थंय कोण ना कोण मेळटात ओके सो ते एक म्हाका खंय आतां गेल्यार बोर जायना कोण ना कोण उलोवन आसतात ओके आनी हाच्या विशयान उलयचें म्हणून ना आमच्या कंटेंटा विशयान उलयचें म्हणून ना जनरली अशें हाय बाय अशें कर नॉर्मल आमी उलोवंक स्टार्ट करता थोड्या जाणांनी बस स्टँडार बसले कडेन तांच्या घरा वचून लगीन घरा जाल्यार घरा मम्मेडे इसार फोन कर म्हाका सांगिल्लें की घरा दनपार जालें जेवंक ओके 2-3 कडेन जालां तशें आनी 1-2 कडेन गेल्लो या मागीर पेस्ता कापोवचें आयस्ट पेस्ता कापोवचें पेस्ता कापोवंक वचना तशें म्हळ्यार येता म्हूण सांगल्यार वचत पडटा ओके आनी थंय एकल्या कडेन गेल्यार थंय मागीर अनेक फावटी फॉलोअप करचें पडटा एवरी इयर जाता सो तशें म्हाका एक खंय गेल्यार एक आतां खंय सांपडल्यार एक जस्ट इंस्टाग्रामार गेल्यार जालें हांव हांगा सांपड लावन रेस्क्यू करचे मनीस आसत कोणी म्हण रेस्क्यू करता तितलें ते एक लक्झरी म्हणून ओके सो लोकांक तर आतां रायन मॅग्नेटो म्हळ्यार कोण म्हणल्यार कळीत आसा सो लोकांचो मोग भरपूर मेळ्ळा तुमकां होय तांतूं फुल सॅटिस्फॅक्शन आसा ओके तर आनी मुखार प्रोजेक्ट म्हळ्यार ते नशावे डिपेंड जावन आसा मुखले प्रोजेक्ट स्टोरी बरयल्ली लकी ड्रॉच्या पयलीं एक स्टोरी एक्चुअली बरयल्ली तीच करूया म्हणून बसलो पूण आमचे कडेन ते काले म्हणटात ते त्या लेवलार करूंक जाता की म्हणून ती मात कॉमेडी न्ही मात इल्लीशी मायथॉलॉजी कॉन्सेप्ट मायथॉलॉजीन तिला इंटरेस्ट आसा ओके सो मायथॉलॉजी आनी आमचे रियल आतां काल जावन ब्लेंड करन एक स्टोरी बरयल्ली आनी VFX इंटरेस्ट आहा न्ही ओके ते तुका ब्लेंड करूंक समजत बरें जाता ते करियान बसलो मागीर ती करूंक जावना ती एक बाकी आहा केल्यार हांव फोंडो समीस हिट जावन दी फ्लॉप जावन दी ती एक करन हांव गिव अप करता गिव अप करूंक मेळ्ळ्यार गिव अप करचें नाका तें म्हजें मागणें ना कित्याक म्हणल्यार तुजे तले तरणाटे लायक कोंकणे खातीर आमची एक संस्कृती आमची एक भास कित्याक म्हणल्यार आतां कोंकणी उलयतली कोणी नात बारी कोंकणी उलयना विदाउट इंग्लीश हांव इंग्लीश यूज करता पूण फुल्ल एक आपुट्ट कोंकणींत उलयतली बरयतली मस्त उणी जाल्यात कित्याक म्हळ्यार आमी थोडी आर्टिकलांनी बरयता MC करतना जाल्यार तशें हांवें आतां सुदामाची MC हांवें पळयल्यात पुरा सज्जिके बजेल मिक्स करून उलोवन आसता तशें जाल्यार आपुट्ट कोंकणी उलयतली त्या विशयान एक स्टोरी बरीचे MC म्हणनी रोज काजार एक त्या सिजनांत त्या टायपार म्हाका एक इंटरेस्ट आहा करूंक ओके सो ताल्यान एका फिल्मान जाल्यार आमी एक ल्हान रोल करूंक जाल्यार आमी रेडी आसा तशें म्हाका कोण रोल दिवेत म्हणटाय तूं लायक म्हाका पळयताय ना आतां तूं उलयताय बसून तुका एक MC सोद दिवेत MC सोद तुका खंयचे एका MC दिवेत रोज काजार मोदी तांतू खंयचे ओके म्हाका म्हळ्यार म्हाका कशें कोत्ता म्हणजे म्हाका कल एक रोल करीचे म्हण आशा गे म्हण सांगल्यार मेळ्ळो जाल्यार अवकाश म्हाका विलन असो रोल करीचे म्हणून बारी आशा आसा कित्याक म्हणल्यार कॉमेडी रोल आनी विलनाचे नेगेटीव रोल करूंक बारी कश्ट कित्याक म्हणल्यार आमी आतां कन्नडाचे वज्रमुनियन पळोवचें जाल्यार हिंदीचो अमरीश पुरी पळोवचें जाल्यार हांचे पुरो रोल निज लायफान ते बरे मनीस बट तांणी मुवीर केल्ले रोल्स ते नेगेटीव रोल जात पळय थोडे इम्पॅक्ट इतले आसात की तशें इवन आमचे थोडे सिरियलाची जाल्यार थोडी ते बालमुनशांनी पुरा ती जोर इल्लीशी येयली पुरा पळय आनी उडास दवरता नेगेटीव कॅरेक्टर्स उडास दवरता तशें एक पासिंग रोल एखाद्या वेळार ताणें काय मेमोरेबल केलें जाल्यार ते लोक उडास दवरता तशें जाल्यार तले फिल्मान तले एकले रोल आसा जाल्यार म्हजो उडास दवर नेक्स्ट देखून आतां मॅनिफेस्टेशन एगेन देखून आमचे सगळ्यांचे मागणे वीक्षकांचे म्हणजे सगळ्यांचे मागणे जावन दी की रायन मॅग्नेटोची नेक्स्ट मुवी ताची कितें येवची आसा ताच्या नाशे खातीर एक बरो प्रोड्युसर इल्ले बरे स्पॉन्सर्स मेळोन आमचे तले इतले टॅलेंट होत कित्याक म्हण सांगल्यार हांवें खुद्द ताचे विडियोज पळयल्यात खुद्द ती मुवी हांवें पळयल्या जाल्ल्यान आमकां कोंकणीक एक ऑस्कर आसा जाल्यार ती हाडची शाती खंडीत जावन ह्या तरणाट्यात हें आसा देखून आमी आमचो लोक सक्कड ताका आमी मोग दिवया आमी आमची कोंकणी फिल्मां मस्त उणी आसात पूण कोंकणे खातीर तो बरोय काम करन आसा रायन सो ऑस्कर मेळनातल्यार येवना आमकां गेल्ले बजेट पाटी वायला जाल्यार म्हणून ओके आतां सक्कडी जावन येयले ऑलमोस्ट आमी सुमार विशयान आमी उलयल्या आतां निमाणे सवाल म्हणजे तुजे कडेन आतां तुजें निज नांव रायन फेर्नांडीस ते मॅग्नेटो जाल्ली कशें ते मॅग्नेट म्हणून खाल्या कायल्या मध्ये आतां रेगल्यांचें गांवचें नांव आसता न्ही आतां तूं गांवचें दवरताय
वय थोडे फुडें बरयता लिझा रॉड्रिगस वा मंजूर कित्याक आतां करंटली वा मंजूर आसा देखून वा मंजूर म्हूण सांगून घालता. सो हांवें तशेंच एक आतां सडा आर्टिस्टीक फिल्डांत आसले नांव घालतात. हांव रायन आयकळा म्हूण घालचें म्हूण चिंतलें. एक दोन फावटी आयकळा म्हूण खंय घाल्ल्या. मागीर रायन फेर्नांडीस गेलें. आनी फेसबुकार गेल्यार रायन फेर्नांडीस मस्तू जाणा फेर्नांडीस एक युनीक आयडेंटिटी जायची न्ही. आनी हांव वडोळ सांगलें हॉलिवूडांनी फॉर सर्ट फॉलो करता हांव. सो तातूंत मॅग्नेटो म्हणून एक विलन आसा एक्समॅन सिरीज पळयल्यार. आतां तूंय विलनाकूच लायक करचो मनीस करेक्ट हांवें सांगलें. आनी तातूंत तो एक्समॅनाचें पुरा म्हाका पळयतना ताचे पुरा एबिलिटीज पुरा लायक जाय. तो मेटलांनी पुरा ब्लेंड करता. बेंड करता ब्लेंड न्ही बेंड करता. तो आनी फर्स्ट फिल्म हांवें थिएटरांत पळयल्लें बॉम्बई. ते म्हाका बाप्पू व्हरून गेल्लो बॉम्बई. त्या टायमार एक्समॅन फिल्म पळयल्लें हांवें. तातूंत तो मॅग्नेटो कॅरेक्टर मुखार आसलो. सो म्हाका तेय एक कशें म्हणटात एक मोतीचेर मस्त इम्प्रेशन घाल्लें. आनी ते थिएटरा पावल्ले आमी लेट. ते वाडालांत पळयल्ले आमी. सो तातूंत तो चार्ल्स झेवियर म्हूण आसा कॅरेक्टर आनी तो एक्समॅन आसा तो मॅग्नेटो आसा. सो ते दोग जण मुखार आसले. आनी तो मॅग्नेटो तें नांव कितें म्हाका तें कॅची दिसलें. आनी तें अशें बरें घालतना एक दीस जस्ट मॅग्नेटो म्हूण घालें. मागीर तें मॅग्नेटो कंटिन्यू केलें हांवें. चिंतून तेंच जायचे म्हूण हांवें हटान दवरुना. पूण एक जस्ट एक कॅज्युअल काव्यानामा पडल्या बरी तुका एक स्क्रीन नेम म्हूण सांगून तें पडलें. इल्लें प्रोनाउन्सिंग इल्लें बोंगी म्हणून थोड्यांक. थोडे कडेन मॅग्नेटा म्हणल्या मॅग्नेट म्हणल्या. थोड्या स्टेजीर आतां शो येता तांकांय बोंग जाता. तांकां कांय दुरसोंक जायना कित्याक म्हळ्यार तांकां हें नोवेंत ना. आतां थोड्या कडेन हांव आयसय म्हाज्या प्रोग्रामांनी गेल्ल्या वेळार म्हाका पळोवन तांतूंत ते रिजिस्ट्रेशन करतात. रिजिस्ट्रेशन तांतूंत तो रायन मॅग्नेटो तेच घालतात. हांवें म्हणजे रायन फेर्नांडीस घाल रे आसलें रे तशें. म्हजें नांव येता. म्हजें नांव लिझा म्हणून बरयतना आमी LEEZA म्हजें रियल नांव. पूण थोडे कडेन हांव गेल्ल्या कडेन थोडे म्हाका लिझी म्हूण आपयतात. लिझा म्हूण आपयतात. लिझा LISA म्हणून बरयतात. तशें दुसरे दुसरे बरोवचे आसा. तशें तुवें मॅग्नेटो म्हणून काण गेलाय पूण आज हांवें करेक्ट उच्चार केल्या म्हणून दिसता न्ही. मॅग्नेटो जाता मॅग्नेटो जाता. मॅग्नेटो वा मॅग्नेटो. मॅग्नेटो एक्चुअल प्रोनाउन्सिएशन. मॅग्नेटो इज अ करेक्ट प्रोनाउन्सिएशन. स्पेलिंग NE ओके बट प्रोनाउन्स करतना मॅग्नेटो म्हणून जाता. मॅग्नेटो म्हणटात. ओके तशें. ओके तर सुमार संगती आज आमी उलयल्या. आमच्या विक्षकांक आयचो एपिसोड हो खंडीत जावन पसंत जाला म्हणून म्हाका गोत्त आसा. आनी मुखारी आमचे मस्त एपिसोड येवंक आसात. बऱ्या बऱ्या मनशांक बऱ्या बऱ्या गेस्टांक आपोवन तांच्या जिणे विशयांत तांणी करच्या कामा विशयांत तुमकां सांगून तुमच्या जिवितांत ह्या व्यक्तित्वान कितें तरी चेंज येता वा कितें तरी तुमकां इन्स्पायर जाता. तुमकां एक सपोर्ट वा एक स्फूर्ती दिवच्या खातीर आमी असल्या मनशांक आमच्या स्टुडियोक आपोवनूच आसता. तुमकां हे कार्यक्रम लायक जाले जाल्यार लायक करा, शेअर करा. तशेंच आमच्या कार्मेल कॅफे पॉडकास्टाक तुमी सबस्क्रायब करा. बरे बरे कंटेंट्स तुमकां येतले. तशेंच तुमच्या समेस्तांच्या नांवान हांव जावं रायन मॅग्नेटोक करेक्ट बू येस रायन मॅग्नेटोक सर बरें मागता आनी आशिल्लें मागल्लें तो सर्वेस्पोर देव तांकां दिवं दी. तांची सगळीं स्वप्नां जारी जावन दीत. आनी एक बऱ्यांतली बरी एक ग्रस्त होकाल ताका फोव जावन ताची एक प्रोड्युसर जावन ताका मेळोन दी म्हणून हांव मागता आसतना मुखल्या शोंत कोण गेस्टाक हांवें आपयचे म्हणून तुमी आशेतात दया करून आमकां कॉमेंट्सांत बरोवन तिल्स या. परत एक फावटी मेळटा म्हणसर तुमकां समेस्तांक हांव लिझा रॉड्रिगस देव बरें करूं म्हणटा. येवच्या हप्त्यांत ह्याच वेळार ह्याच दिसा तुमकां आमी परत मेळटले. ते दोन म्हणसर समेस्तांक देव बरें करूं. तितल्यार कानिका बा थँक्यू फॉर वॉचिंग. देव बरें करूं.